देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेळ्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते भरचेले उतरां मोदे उतर जिवे देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेळ्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते भरचेले उलोय सोम्या तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका पुस्तकांतल्या पाना पोंदा देवा उतर तुझे मेवले नेलेलो जीव मोसो एकाच फार सुवासालो उलोय सोम्या तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या उतरान जीवन दी म्हाका म्हटले आमचे दोळे बंद करूया आमचे हात उदके करूया दोन्ही हात एकठांय धरत उदके करत आमचे समर्पण करतात कोणाक जाता जाल्यार हात वयर काडत हे आमचे समर्पण आमी भेट करता आमी देवाचे भेटेक आयल्या आनी भेट आमचे दोळे बंद करात आमी एकामेकाक पळयत जाल्यार आमी एकामेकाची भेट करता तेका पळोवन हांसता तेका पळोवन आनी कितें जाता आमी कोणाक पळोवचें न्हू हांव आनी म्हजो देव आनी देवान आमकां पयलें उतर दिलां तूं कश्टावताय तूं हाच्या भारान हय म्हजे शिव हांव तुका समाधान करता देवाक कोणें केन्नाच पळोवंक ना पूण जो कोण बापाच्या गोपांत आसा तेणें एकल्यानूच देवाक पळयला आनी ताणें बापाची ओळख दिल्या आमी आयज दोळे बंद करून आमी देवाक अनुभवूंक आमी आयज देवाशी येयल्यान देवाच्या उतरा वरवीं देवाच्या आपोवण्या वरवीं कोणीक आपले कुशेन येवंक ना जेजू सांगता म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान तुमकां एक एकल्याक विचून काडून म्हजेशी हाडल्यात जी कोण ह्या भावार्थान ह्या जाग्याचेर हाजीर जाल्यात आनी जातात ह्या जाग्यार देखून येवन म्हणटात बापा तुवें म्हाका ओडून हाडला हें म्हाजें जिवीत हांव तुका समर्पिता तुजें उतर सांगता सगल्या हुस्क्याचो भार तुजेर घाल म्हणून सगलीं म्हजी चिंतनां मनांतलीं काळजाचे आवडे जिविताचे कोश्ट दूख ओकमान हे सगळे जेजू हांव तुका समर्पिता ह्या वेळार हें म्हजें समर्पण करता हें म्हजें जिवीत तुका भेटयतना दुनिया म्हज्या लागीं कांयच ना जें आहा तितलेंय आनी ह्या जिवितांतल्यान हांव तुज्या लागीं मागतां तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका अदीकान अदीक बरोवंक तुजी पवित्र उतरां म्हज्या काळजा मनांत आसूंक आनी तुजें पवित्र उतर म्हज्या काळजांतल्या तोंडांतल्यान भायर सरूंक आयकतल्याक बऱ्याक पडोवंक आनी ताका कितें फायदो मेळोवंक दूर एकल्याच्या जिवितांत दुनिया तुजें उतर आसूंक आमकां तुज्या उतरा शिवाय आमकां आनी कांयच ना आमच्या जिविताचो उजवाड तें तुजें उतर हें मागता हांव बापा आयच्या दिसाक तुज्या पुता आनी आमच्या सोमिया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी सगलीं म्हाजी भाव भयणां म्हणून ह्या व्हडल्यान आमेन आनी एक पावटी हांव एक पाटी
थँक्यू जीजस. बसूया. आमी गायन घेतलें एक पयलें गायन घेतलें आमी दाविदाचें. कितल्या फातरांनी मारलो? एकूच फातर. पूण काडलेले कितले फातर? ते पोन्ने. ते 5 फातर आसून एकूच फातराची गरज पडली. तेच भशेन आमच्याय जिवितांत सोमिया तुवें म्हाज्या घरा येवची म्हाका गरज ना, पूण एक उतर मातुलोय म्हाका भलायकी. एका उतरान म्हाज्या गुल्याटाक मारूंक जाता. जाता जायना? तुमी उलयनात आं? प्लीज उपकार करून म्हण मागता तुमचो आवाज म्हाका दियात. आनी तुमी जर आवाज दिना जाल्यार सैतान तुमकां नाट्टा. तेणें तेंय सांगलां सैतान नाट्टा कितें म्हणून खंय मनान वयता आनी मागीर आनी कितें कितें करता. तेका रिगोंक दिनाका. तुजें तोंड उदकें दवर, देवाच्या उतराक जाप दी, देवाच्या उतर उलय, सैतान येवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुका तर पेकोवणी जायी. तूं तर कसल्याक दुयेंसाक येयला हो आनी कित्याक येयला, तूं बरेपणाक येयला जाल्यार तुका एकाच उतरान बरेपण मेवतलें. म्हाज्यान तुका बरेपण दिवंक जायना. हांव तुमचे भाशेन मासा रोगताचो हाडा मासाचो मनीस, तुमचे भाशेन फामिलीचो, एके बायलेचो गोरकार, एका भुरग्याचो बापूय तुमच्या मुखार हाजीर आसा. वय काय ना? हां, म्हण तुमी उलयत जाल्यार तुमी म्हाज्यावन 2 दोबरां तुमकां देणें मेवतलें. म्हाज्यावन 2 दोबरां. तें सदांच म्हाजें मागणें देवा कडेन. फूड म्हूण समजो नाकात. म्हाजें मागणें दुनिया तुवें म्हाका ह्या हांगुटा शापाक इतलें व्हडलें देणें दिलां. गिन्यान नासल्या मनशाक गिन्यान दिलां जाल्यार जायतीं भाव भयणां हिंगा शिकलेलीं आसा. जायतीं भाव भयणांचें उतर वाचूंक जाणा. असले भाव भयणाक दोबरात देणें फावना? आहा. देखून तुमी एक पावटी बायबल वाचलो जाल्यार तुमकां भरपूर समजतलें जर तुमी देवाच्या उतराचेर पातयत जाल्यार. हालेलुया. आमेन. आमी सुरवात करुया. सुरवातीक जेनेसीस बुकान या. उत्पत्तीचो बूक. पयलो 20 वर पयली वड. हे पोरी, अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. कितें कितें वाचलें मागीर? पयलो 20 वर पयली वड. सुरवातेक औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पुरो सगळ्यांक समजता तशें सुसेगाद वाचुया. तुजें उतर म्हाकाय मेळोंक आनी म्हाजी उतरां तोंडांतलीं भायर सरता ती म्हाज्या भाव भयणांक मेळोंक आनी ती समजोंक. जातलें? समजतलें? हांव उलय समजता तुमकां? आनी त्या उतरान पदवी आसा, म्हाज्या उतरान ना. म्हणजे म्हाज्या भितरच्यान भायर सरता तें पुस्तका वयलें उतर. आमी तें गायन केलां. उतरां मदें त्या उतराक जीव आसा आनी तें उतर तूं तर अणभवयता. तूं तर घेयी तें उतर जाय म्हणून त्या उतरान तुकाय जिवीत मेळटा. जें कोणा कडेन जायना तें तुजे लागीं जाता. आनी केन्ना जाता? जेन्ना तूं तें देवाचें उतर उलयता तेन्ना. उलयतली काय ना? देखून हांवें तुमकां सांगलां म्हाका जबाब दियात. कालची भयण येवून आयज काल जेम येताली म्हणटाली ती. प्रेज गॉड. हालेलुया. येतली ओगोत आहा सगळी. गेली? थँक्यू. अशें केन्ना म्हणटा न्हू काम जालें वयस मेलो वयजाच्या हातीन दांडो दिलो. आर्गा तुका जेसूक. वाच. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. सगळीं म्हणत व्हडल्यान. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. मागीर पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो
सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची सोक्ती उदका वयर वसताली. पृथ्वीक कांय नासलोलें, काळोखान बुडलोलें. आयज म्हजें जिवीत काय तें जणांतल्यान चिंतचें. आमच्या जिवितांत काळोख न्हू, दूख आहा, त्रास आहा, कोश्ट आहा, ओकमान आहा, भिरांत आहा, उणेंपण आहा. ते भाशेन कांयच ना. म्हाज्या जांबड कितें आमकोडे कांय ना. कोणें बाबा कसो आहा रे, आहा तसो आहा, कांय ना. काम आहा रे, ना. कितें कोत्ता रे, ना 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 ना. तेका लागून आमी कितें आहा, कितें मेवता, कशें मेवता, जेन्ना उतर मेवल्यार म्हाका सगलें मेवता. कोलोशियन्स बूक, बूक ऑफ कोलोशियन, कोलोस्काराचो बूक. आमी देवाचें उतर शिंकी आयज. आनी कोण शिंकता, कोण कसलेय पिडेन देखून आहलो जाल्यार आनी तो तर भावरता जाल्यार तें खंयचेंय उतर जावं, तें खंयीय आसूं, ते पिडेक तो काडून भायर उडयतलो. तुज्या भितर कसली पिडा आसा, ते पिडेक तें उतर काडून भायर उडयतलें. कित्याक देवान सांगलां, दोन देवांची चाकरी करूंक जायना. एक पावटी तुजी देवाची चाकरी करूंक जाता, नाजाल्यार तुवें आनी कोणा दुसऱ्याची करूंक जाता. दोन दुनियाची चाकरी करूंक जायना. जाता? एकेच फावटीन दोगा जाणांची कामां करूंक जाता? जायना. आनी देखून जोरी तर तूं देवाचें उतर सारकें मन दिवन आयकोता आनी काळजान घालता, जाल्यार तुज्या काळजांत एक कुडींत कितें ओकमान, पिडा कितें आहा जाल्यार तेजो नाश जातलो. हें देवाचें उतर म्हज्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जिजस. कोलोशियन 1:16. स्वर्गार पृथ्वीर सगल्यो रोसना दिसतात आनी दिसनात त्यो, कोणूय त्यो जावं राजा, प्रधान, अधिकारी, अधिपती ताचेच वरवीं रचून आयल्यात. पुरो. पृथ्वीर सगल्यो रोसना दिसतात आनी दिसनात त्यो, कोणूय त्यो जावं राजा, प्रधान, अधिकारी, अधिपती ताचेच वरवीं रचून आयल्या. कोणाच्या वरवीं आयल्यात? ताचे वरवीं म्हणल्यार देवा वरवीं. प्रेज गॉड. त्या फुडें समजलें तुमी? कित्याक हें समजोवपाक लागून तुमच्या तोंडान उच्चारूंक हांव लायतां. कित्याक म्हाका पोतून सांगूंक तें सांगता, हांव सांगता, घुस्पता, आनी मागीर तूं मुगी रावता आनी कितें सांगता कोण जाणा. तुमी सांगता तेन्ना म्हाका आयकत जाल्यार म्हाका बरें दिसता. तुमी उलयता तेन्ना तुमी समजता आपणें कितें उलयलां तें, आनी म्हाकाय समजता तुमी कितें सांगलां तें. एकामेकाचें भासाभास जाल्यार एकामेकाच्या मोगान पडटा काय ना? चेडो मोग करता जाल्यार कितें करता? एकामेका कडेन भासाभास करता, एकामेका कडेन उलयतात आनी लागीं येतात आनी मागीर ती मोगान. तेच भाशेन आमी हें देवाचें उतर म्हणून आमी देवा कडेन उलोवंक जाय, देव आमचे कडेन उलयता. आमी देवा कडेन उलोवंक जाय, देव आमचे कडेन उलयता. आनी तेन्ना आमकां देवाचो मोग कळटा जेन्ना देव आमच्या जिवितांत मात मेजप नासतना आपलें जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड. वाच बाई. आसा तें सर्व ताचे वरवीं आनी ताचेच खातीर रोचलां. मागीर फुडें खंयचीच रोसना रोचच्या आदी तो वर्तता. सगळ्या रोसनांक एकठांय करून आपूण एकलो सांबाळून दवरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस.
खंयचीच रोस ना रोजच्या आदी तो वर्तता. तो कोण? खंयचीच रोस ना रोजच्या आदी तो वर्तता. हिंगा आतां आमी देवाची आनी जेजूची सैरीगत करूंक, हें उतर शिकोवंक. देव कोण, जेजू कोण. आमी म्हणटात जेजू केन्ना येयलो? 2000 वर्सांक. जेजू आसलो केन्ना? आमकां हेजी चड गरज आसा. तर जेजू होरोवपाक आसलो जाल्यार देवा बाराबरूच जेजू आसलो. देव म्हणटा तोच जेजू. हें आमी जाणा जावंक जाय. आमकां मुख्य कारण हेजी गरज आसा. आनी तेन्ना सगळीं रोसना रोजच्या आदी हें उतर आमकां शिकयता हिंगा. खंयचीच रोस ना रोजच्या आदी तो वर्तता. तो वर्तता सगल्या रोसनाक एकठांय करून आपूण एकलो सांबाळून दवरता. कोण तो? सगल्यांक आमकां एकठांय करून एक घर कशें करून तो आमकां सांबाळटा. आनी हिंगा फुडें दाखयतली कशे भाशेन तो आमकां सांबाळटा. तो आयज तो तेजें नांवूच घेतल्यार पुरो. कोणाचें नांव? ह्या मोडबाकाला दुसरें नांव ना आनीक. एक नांव आहा जेजूचें. तें म्हाज्या मनांत तर आसत, तें तर म्हाज्या ओंठांचेर आसत, तें म्हाज्या जिबेचेर आसत. म्हाज्या जिवितांत केन्नाच उणेंपण येवचें ना. जरी तुका म्हाका भरपाई जायी, तुका भरपाई जायी, म्हाजें दूख मरोंक जायी, म्हाका कितें पीक मेळपाक जायी, आनी कितें मेळपाक जायें, तुवें फकत जेजूचें नांव उद्गारून दिलां तुवें म्हाका आर्गां. तुका कितें म्हणपाचें? जेजू जें कितें जाय तें म्हाका तुवें दिलां, हांव तुका आर्गां दिता. आमी आर्गां केन्ना दिता? थँक्यू केन्ना म्हणटा आमी कोणाकूय? कोणाक गिफ्ट दिता तेन्ना. दोन संबंद आहा. एक गिफ्ट दिता तेकाय थँक्यू म्हणटा, आनी कोणें म्हाका रीण दिलें, हांवें मागलें घेतलें जाल्यार तेकाय थँक्यू म्हणटा. पूण चड उपकार कोणाचो आसता? गिफ्टाचो. कित्याक रीणकाराक कितें फारीक करूंकूच जाय. केन्नाय चड तेंप जालो उपरांत एकामेकाचें कितें जाता आनी कितें केलें, व्हडलेशें केलें तेणें, पूण गरजेक पावलें तें पडोंक ना. रीण दिलें, रीण फारीक केलें. पूण गिफ्ट दिता तो फारीक करूंक नाका. गिफ्ट आमी दिता कोणाकूय, तो केन्नाच कोणें आपणाक मेळोंक जावो ते आशेन कोण दिना. दिता? हां, तो गिफ्ट. तेच भाशेन देवान आमकां गिफ्ट दिला. देवान कितें दिलां आमकां? कितें दिलां त्या गिफ्टाक? उतर दिलां. जें स्वर्गार आहलोलें उतर स्वर्ग सोडून संवसारांत येयलां. आनी आमचे भाशेन मनीस जावन हें गिफ्ट आमकां दिलां वडकोवपाक. कित्याक देवाक केन्ना कोणें पळोवंक ना. पयला कोणें? जेजूक पळयला. जेजूक पळयला. आमी पळोवंक ना जायत. आमच्या वडिलांनी पळयला, आमच्या मूळ पुरुशांनी पळयला. म्हणटच तिणी पळयला जाल्यार तेंच्या वरवीं आमी देखून आमी ते फोटो पळयतात जेजूचे. हांवें हाडलेलो तो पोस्टर करून, पूण सकयल तुमकां पळोवंक मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज त्या पोस्टराचेरूच म्हाजी शिकवण आसलेली. पूण पोस्टर ना जाल्या पासून देव तुमकां समजावन दितलो. देव तुमकां दाखोवन दितलो कितलो मोग आमचो देव कोत्ता पळय तो. कितलो देव तुमचो मोग कोत्ता तो. कितलो देवान आमकां केद्दो व्हडलो गिफ्ट दिला पळय तो. गिफ्ट कोणाक दिता? रागान बोललेल्याक काय मोगान बोललेल्याक? जितलो बरो मोग आहा ताका बरो गिफ्ट दिता आमी. जितलो लागीं आहा ताका व्हडलो व्हडलो गिफ्ट दिता आमी. तेच भाशेन जितले तुमी देवाक लागीं रावता तितलो देव तुमकां व्हडलो आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जितले आमी लागीं रावता तितले आमी बरी नेटान मुरगटोन हांसोन हेवन उलयता. जर तुमी देवाक लागीं आहा जाल्यार तुमी देवा कडेन तशींच उलयतलीं. आतां म्हाका कडेन उलोवचें ना. उतर कोणाचें उलयता हांव? म्हाज्या तोंडान भायर सरता? तुमचें उतर भायर सरता तेन्ना एक उतर देवाचें, एक उतर मनशाचें. मनशाचें उतर कसलें? दी 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 मागपाचें. देव म्हणटा घे घे घे. देवाचें उतर दिवपाचें. जेन्ना तूं दिवपाचें उतर उलयता तेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता.
आनी जेन्ना दी म्हणून दी म्हणटा तेन्ना तूं तुजें उतर उलयता आपसुवार्थीपणाचें. पूण आमी आयज तें उतर सोडून देवाचेंच उतर उलोवंक ह्या जाग्यार बस शिकोया. आमच्या घरार वयता तेन्ना आमी तें उतर आमचे फॅमिलीक दिवया. ताका लागून पवित्र अशें बरयल्लें आसा, तुका एकल्याक तो देवाचें उतर मेवलां जाल्यार तुका लागून आख्खो गोराबो साल्वार जाला. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 16:31. धर्मचा इतिहास 16:20-31 वड. तुमोर जाता जाल्यार ही वडी बरोयात, पुस्तक आसा जाल्यार पुस्तकाचेर मार्क करात, व्हरात आनी ह्यो वडी पोत्तून घरा वचून उच्चार करात. तेन्नाच तुमी समजोवंक पावतली. तुमच्या जिवितांत जरूर बोलता आयज आहा ते भाशेन तुमी फाल्यां केन्नाच आसची ना, कित्याक फाल्यां तुमच्या भितर तें उतर आसतलें. आमी आयज आहा तशी फाल्यां केन्नाच आसची ना. कित्याक लागून फाल्यां आयज हें शिकलां तें उतर आमच्या भितर आसतलें. आमी पिरगोवता तें उतर आसचें ना. म्हाज्या बेणांत येयलां, म्हाज्या दूख जालां, म्हाज्या हात पांय उसवता, म्हाजें बेंड उसवता, तोकली उसवता, येवणोक मेन्ना केन्ना पावची ना. कितें म्हणटले आमी देवाचीं उतरां. जाका देवान धाडला तो देवाचीं उतरां उलयता. तुमकां कोणें धाडल्या जाणा तुमी कितलीं देवाचीं उतरां उलयता आमी? कितलीं देवाचीं उतरां उलयता, कितलीं संवसाराचीं उतरां उलयता. आमकां तो देवान धाडल्या, आमी तर जाणा जाल्यार देवाचीं उतरां कितलीं आहा आमचे कडेन. हें तिका सांगता. तुमकांच तुमी तपासून पळयात. हें म्हाजें दिता तुमकां. वयते वास. तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बावाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोवन मेळटलें. हिंगा कितलींय जाणां आख्या घरान एका यादचें ना. एक घरान एकलीं दोगां जाणां आसतलीं, वो घोडी आख्या घरान सांगू नको. पूण जोरी तर देवाचें उतर आमकां सांगता. कोणाचेर बावाट दवरूंक सांगता? देवाचेर. देव कोण? देवाचे व्हडल्यान सांगात, लज दिसता. देव देवाचे उतर. आनी आयज देव हांगा उडास कोत्ता, तुमचो बावार्थ देवाच्या उतराचेर दवरात. बावार्थ म्हळ्यार कितें? जें कितें ना तें म्हाका कडेन आहा. जें कितें म्हाका जाय तें हांवें उलोवचें. हांवें उलयल्या उपरांत जें कितें ना तें म्हाका कडेन आहा म्हणून देवाचें उतर सांगता. हांवें ताजेर बावार्थ दवरूंक जाय. ताका लागून म्हणटा तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक सुटका मेवतली. प्रेज गॉड. आमकां कितें ना कितें त्रास आसताच आसता. पूण त्रासांतली मेकळी केन्ना जाता? जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकल्या तें पोत्तून पोत्तून उजार कोत्ता. देखून तुमकां तें एक मागणें दिलां. तें आमच्या संस्थेन दिलां तुमकां. हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड. तुमी म्हणटात पूण तें एका उतरा वरवीं तुमी उगडास कोत्तात काय? जेजूची कूड कसली आसली? कितें आहलें जेजूचे कुडीन? कितें आहलें कोण सांगता म्हाका? आं? कोणाक भियोन उलयता तुमी? जेजूची क्रिस्ताची कूड म्हाका आयकोच येना. व्हडल्यान उलयत न्हू बाबा. कोण एकले उबरान उलय पळया. गायांनी? आनी ती कूड तुजी आतां? जेजूची कूड पवित्र आसली. जेजूची कूड पवित्र आसली. तुज्या आनी म्हाजे कुडीक गाय आसले. तुज्या आनी म्हाज्या चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी हें सगळें आमच्या जेजूचेर कांयच नासलें. ताका लागून जेजू संवसारांत येयलो आमच्या रुपान आनी आमचे वयले काडून घेतले, ते खुर्सार किडायले आनी आपले नितोड आमकां दिला. आयज तुजे कुडीक गाय ना. ही जेजू क्रिस्ताची कूड. जेन्ना हें उतर म्हणटा तेन्ना हांवें चिंतूंक जाय, जर म्हाका दूख आहा जाल्यार म्हाजी दूख जेजून घेतल्या. म्हाका तो रीण आहा, म्हाजें रीण जेजून फारीक केलां. तो विंगडो जाला. तो ग्रेस मनीस म्हाका लागून गरीब जाला. तेजे गरीब गायेन हांव ग्रेस जावपाक.
ताका लागून म्हणटा हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड. पूण म्हटलेले फावटी 1 मिनट तरी एका उतरा फाटल्यान हांवें तें उगडास करूंक जाय. तेका 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 चोवपाचें न्हू, हांवें म्हाजेच कुडीक चोवपाक जाय, म्हाजेच तेजेर हांवें नियाळ करूंक जाय. जेजू म्हाजे भाशेन मनीस जालो काय जावंक ना. जर म्हाका कितें भोगता जेजू भोगलें काय ना? तेका पयलें आहलें तें ना. म्हाका सुटका दिवपाक तेणें तें अनुभवलें, तेणें तें घेतलें, खुर्सार खेळायलें आनी म्हाका सुटका दिली. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जालो. हालेलुया. हांव पातकांत आसलो, पातकांतलो मेकळो करून म्हाका तेणें बापाचो पूत केलो. देखून मार्क 11 म्हणजे मार्क 1:11 सांगलां, तूं म्हज्या आपुरबायेचो पूत, तुजें सगलें दादोसपण आसा. जेन्ना देवाक दादोस केन्ना जाता? देव केन्ना खुशाल जाता आमचेर? जेन्ना हांव देवाचेर उतरां उलयता तेन्ना. जेन्ना संवसारांत जेजू आयलो, जिवन जालो आनी पुत्तून आयलो मेल्या उपरांत, आनी ताणें सांगलें बापान म्हाका स्वर्गाचेर आनी संवसार सगलो अधिकार दिला, हांव तुमकां दिता. कितें म्हटलें? बापान म्हाका स्वर्गाचेर संवसाराचेर सगलो अधिकार दिला, हांव तुमकां दिता. वसात आनी सगल्या देश लोकांक म्हजें गवाही करात, बरी घोर पुरगट करात आनी म्हजें गवाही करात. कोत्ता काय आमी? आयजर आमी केल्ली जाल्यार हें घर भरून वचून वयतलें आसलें. म्हाका कित्याक पडलां? म्हाका कित्याक पडलां? ही आमची संवय जाल्या संवसाराची. कित्याक आमी संवसाराच्या आपसुवार्थपणान बुडलेला. तुमीच न्हू, हांव पर्यंत. हांव म्हाका भायर दवरिना म्हाज्या भयणांनी. हांव सुपिरियर न्हू. तुमी तरी जायतीं बरीं म्हाज्याहून, हांव तुमच्याहून आनीक सकयल आसा. आनी ताका लागून हें उतर आमकां उगडास कोत्ता. तें वाच गोंय पत्ते. आतां कितें वाचलेलें तुवें? 31. ऐकात हें उतर. रोखडेंच सोडून येता तूं, काडटा तें मुखार. तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बावाट दवर. तांणी ताका सांगलें. आतां ती कशें म्हण? तांणी म्हाका सांगलें. ताणें म्हाका सांगलें. कोणें तें तांणी म्हणल्यार? सिसांनी, देव भुक्ती कोत्तल्यांनी. आयज घोडी हांव, म्हाज्या मुखार आनी कोण आसता, आनी कोण दुसरो येता, ते दिसाच्या दिसाक आमकां जेजूची खबर सांगता. सांगता काय ना? आयकता तुमी? आतां म्हणा, तांणी म्हाका सांगलें. तांणी म्हाका सांगलें. व्हडल्यान म्हणात सगलीं. ताणें म्हाका सांगलें. अनेक फावटी. ताणें म्हाका सांगलें. कितें सांगलें? सोम्या जेजूचेर बावाट दवर. सोम्या जेजूचेर बावाट दवरात. मागीर कितें जाता? आनी तुका, म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक थारोन सोडवण मेळटली. थारोन म्हळ्यार सोडवण. आमचें एकल्याक लागून कुटुंब दुकान पडटा काय ना? एक बेबदो जाल्यार घर खुशाल आसता? ना. एक पिडेस्त जाल्यार घर खुशाल आसता? एक कोण अडचणीक सांपडटा तेका लागून घर खुशाल आसता? आतां तेका तर एकल्याक बरेंपण मेवलें जाल्यार आख्खें घर खुशाल जातलें? तेका कित्यान बरेंपण मेवतलें? देवाच्या उतराचेर बावाट दवरता तेन्ना. उतर घेतल्यार उतर मेवता जायतें. हांव त्या दिवसाची कूड म्हणूंक जाता कोणें? हांव तेंच म्हणटा मुगो. दुयेंता मागीर तें मागणें म्हूण म्हणजे हांव दिवसाची कूड हांवें वरस जालें म्हणटा. हांव म्हणटा काय म्हणना, पूण वरस जालें म्हणटा, पूण त्या वर्सा भितर तुवें तें नियाळ केला. जेजू कोण आनी हांव कोण तो? जेजू दयाळ, दुलोभ, मोगाळ, काळजाचो. आनी म्हाज्या भितर दारुणाय आहा. हांव म्हाजे बायलेचेर चलतां, हांव दुयेंत आहा, पण म्हणटा हांव त्या जेजूची कूड म्हूण सांगता म्हणटा. पूण म्हाज्या भितर राग आहा, हांव जेजूची कूड जाता. तो जेजू भाशेन आसूंक जाय. ती उतरां आमी, जेजूची उतरां आमच्या मनांत. आनी देखून म्हणा, म्हाका तुमच्या काळजान लुगार जाय. खूंय लुगार जावं जेजूक? आमी खंय दवरला? ओलोतरीचेर.
खंय दवरला पायणेलाचेर. आवय बरें चकचकीत पायणेल. दिव दिव तो दिव गोवाक किस करिना पूण ताका दापावटी किस कोत्ता. आसता फकाणां न्हू ती. तो देव जितो जावंक जावो तुज्या कन्यांतल्यान. तो देवाक जीव दिवपाक जावं आमी त्या पायणेलाक जेन्ना म्हाज्यो कन्यो जाता तेन्ना 20 फावटी किस कर तेजो. पूण जर तर तुज्यो कन्यो म्हाज्यो कन्यो फटिंगपणाच्यो, म्हाज्यो कन्यो रागाच्यो, म्हाज्यो कन्यो दुस्मानकायेच्यो जाल्यार त्या पायणेलाक उमो करून कसलोच फायदो ना. ती मुर्ती वय काय ना. म्हाज्या देखून जेजून पयली शिकवण केल्या. ह्या संवसारान शिकवण करूंक भायर सरलो तेन्ना पवित्रान घेतलें आनी शिकवण करूंक भायर सरलो. गोरदेर सोडलें, देवाच्या वावराक लागलो. जो आमचो आतां हेजो कितें म्हणटा ताका आमी उत्पादन सुरवात करपी जॉन्सन हेजो बुन्यादीचो फातर म्हणटा ते भाशेन ह्या घराण्याचो, ह्या घराचो न्हू पूण ह्या घराण्याचो सगळें आपलें घरदार सोडून, काम धंदो सोडून, वावर सोडून रात आनी दीस देवाच्या उतरा फाटल्यान पेटलेलो आसा. आनी त्या देवाच्या उतरांतल्यान आनी आपल्या कोश्टांतल्यान देवान दिल्ल्या देण्यांतल्यान इतले परजेक फुकट जेवण वांट्टा. हिंगाच न्हू गांवां गांवांनी देसा देसांनी खुंयसान येता. ताका लागून त्या उतराची गरज आसा. तें देणें तुकाय दिलां, तें देणें म्हाकाय दिलां. जर एकल्यान दुसऱ्याक हात दिलो, दुसऱ्यान तिसऱ्याक हात दिलो, एकेमेकाच्या हातीक धरून चल्ले जाल्यार सगल्यांक पावोवंक जायना आमच्यांनी. देवाचें जेवण मनीस कित्यान जियेता? शीतकडी जायी, मांस मटण जायें, देवाचें उतर. देवाच्या उतरान मनीस खुशाल जाता आनी आपल्या बोल्सान हात घालून कित्याक हांगा तें कोणा ना ताका दिवंक आदार जाता. देवाचें उतर मेवल्यारूच. देवाचें उतर ना जाल्यार अरे बाबा म्हाकाच ना, तूं आनी म्हाकोड कितें मागता म्हणटा काय ना. पूण त्या मनशाक दिवं म्हणटा रे पुता तुवें हाडूंक ना काय, तूं वचचो ना काय, कित्याक एकठांय घेवन दवरलो? आयज सांजेर वचमो मागचो आहा. आयज सांजे तूं घरा येवचो आहा. तूं परदेशी ह्या संवसारान. हें तुजें न्हू, हें म्हाजें न्हू, हें हिंगाच दवरतलो. सो तूं संवसारान जियेता आनी हें म्हजे गिरेस्तकायेन तूं मजा मारता जाल्यार तुज्या गिरेस्तायेंतल्यान तूं संवसाराचे इश्ट जोडून घे आनी ते इश्टा गोतींतल्यान देवाचें राज परगट कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजून हे संवसार इश्ट जोडून घेतले, ओचोरी आनी ओजापां केली. ती आमी कांय पळोवंक ना, बरयलेली आहा. 5 उडे घेवन 5,000 लोकांक जेवण दिलें. कितले घेवन? 5 उडे घेवन 5,000 लोकांक जेवण दिलें. तेच भाशेन 500 रुपयाचें काम करून 500 लोकांक पोसता देवाचें उतर दिवन. पूण ते 500 लोकांक जेवण कशें येता? ह्या 500 लोकां मदले कोणा कडेन एकल्या कडेन आहा 10 जाणां कडेन ना. म्हणटा एकलो हाडून दिवन एकठांय करता, हाडून थिंगाय घालता आनी तितूंतले काडून 500 लोक पोटभर जेयता. समजा तुमकां? वय काय ना? होय. आनी एका म्हणटा देवाचें घर. आनी हें मालाकी 3:10 बरयलेलें आहा. वाच गो बाय, मालाकी 3:10 आयकात बरे भाशेन. म्हज्या घरान ओरो वासचे खातीर सगलो दावो वांटो खोटे कुडीन राशीक घालात. प्रेज द लॉर्ड. मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात. थँक्यू जेजस म्हणटा सोरसोक्तिवंत सर्वेस्पोर. आनी खंयच्याच बुकान आनी खंयच्याच प्रभुच्या तोंडान देव उलयना आपणाची परीक्षा कर म्हूण. पूण ह्या बुकार आमकां सांगता आपल्याची परीक्षा कर. जरी तर तुका देवाची परीक्षा करूंक जाय जाल्यार देव सांगता तें हांवें आयकोंक जाय. वय काय ना? आनी तेन्नाच म्हाज्यान परीक्षा करूंक जाता. पूण देव केन्नाच तुज्या आनी म्हाज्या रिणांत रावना.
कुशे मोनान आनी थिंगासर आमकां मातयेवाच्या शिव वर्तमान सांगता कुशे मोनान गरीब ती स्वर्गीचे राज तुमकां खंयचें राज जाय स्वर्गीयान कोणें पळयना आमकां संवसारान जाय न्हू त्या गोड्यान गाडी आहा म्हाका कडेन सायकलूय ना म्हाका नाका खंयचें राज तें कुशाल आहा हांव कुशाल आहा तेंचेर शेजाऱ्याक गाडी आहा आनी आमचे गॅरेजीन मोटरसायकलूय ना कुशाल आसतलो पोतूमत नदर तेजेरू आंकडी करून आनी म्हाजी उतरां कोणाक देवान म्हाका कितें दिलां म्हाका कडेन कितें आहा म्हणना हय त्याच उतराक लागून म्हाज्या घरान दुसरी वस्त येयना हांव जर त्या गाडयेक पळोवन सांगता देवा कितली बरी गाडी सोबीत गाडी ती आनी एक गाडी तसलीच गाडी तुवें म्हाकाय दिली आर्गां तुका जेजूक ती एक पळयन तूं उलय ती एक पळयन ती एक बेसांव दी एका दिसाक तेंच बेसांव तुजेच देंवतलें आमी ती एक पळयना ती एक पळयल्या बरोबर बेसांव दिना दोळे मोठे जाता रे बाबा काळजान मातशें कितें जाता हेणें खंयचें केलें रे हेका क्वेश्चन हांव आनी बारापूर भोंवतालें मरे आमी दोगूय थिंगा बारार बसून कोप मारताले मरे आनी हेणें आतां एक गाडी व्हडली गाडी आनी एक गाडी घेतली मरे तेणें हांव तिगाच आहा मरे म्हणना गो बाय आनी बायलो चड म्हणटा अरे जोड दिया पळय रे तेका म्हणना गो म्हणटात तेणें पळय कितले गेले ते तूं कितें कोत्ता रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें म्हणना जावपाक आमकां देवाच्या उतराची देखून तिका सांगलां सोमया जेजूचेर बावाड दवरात तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोवणें मेळटलें सोडवण मेळटली बरेपण मेवतलें बेसांव मेवतलें फकत जेजूचें नांव तुज्या तोंडान आसत जाल्यार आनी तूं जेजून केलां तें तूं करूंक कितें केलां जेजू तुवें 2 मिनटां दियात ताका सकाळीं उठून कितलीं मिनटां 2 मिनटां आनी पयल्या मिनटाक खुर्साची कुरू करत ताका जेजून आपली कूड त्या खुर्सार खिडायल्या तुका आनी म्हाका लागून तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक तो त्या खुर्साचेर किळोवंक नासलो तो त्या खुर्साचेर वचोंक नासलो आयज तुका आनी म्हाका सुटका मेवची नासली हें पयलें नियाळ करप सकाळीं उठल्या उपरांत सायबा आयच्या दिसाक तुवें म्हाका सुटका दिल्या ह्या खुर्साचेर तूं गेलो आयज म्हाका सुटका दिल्या सगल्या वायटांतली सगल्या त्रासांतली सगली पिडेंतली सगल्या अस्कोतायली सगल्या शिरापांतली सगलें तेजेर आहा आनी तें तुज्या उतराचेर आहा तें उतर केन्ना येता काळजान भितर आसल्यार काळजान केन्ना येता मनान चिंतून उलयलें कानान आयकलें तेन्ना पत्तें घेता हें तेंच मन आमचें एक कंप्युटर जायत्या तितून हांवें केन्ना वाचूंक ना केन्ना पळोवंक ना कोणें सांगूंक ना तें पासून म्हाज्या भितर आसा जशें कंप्युटरान भितर आसा मॅसेजी घायल्यो डिलीट केल्यो पूण त्यो फायंड आवट केल्यो ते परतून मेवता खंय तेच भाशेन म्हज्या भितर तें डिलीट जालां जायत पूण तें म्हाज्या भितर आसा हांवें बसून तें फायंड आवट करपाक जाय आनी ताका लागून म्हणटा मॅडिटेशन एक लायन घेवन जेजू तुवें हें म्हाका सांगलां हें कितें पवित्र आत्म्या तें म्हाका उतकें कर आनी तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका उतकें कोत्ता आनी कोणाच्यान दिवंक जायना एकल्याकूच पदवी आसा त्या पवित्र ताका लागून जेजून सांगलां हांव बापा लागीं मागतां तुका एक जाणा तुमी आनी मागीर तो कितें कोत्ता तो आमच्या सांगाताक रावता आमच्या बरोबर तो कोश्ट काडटा तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आनी जेजून कितें शिकयलेलें तें आमकां उगडास कोत्ता ताकाच लागून तें बसून मॅडिटेशन करूंक जाय 2 मिनटांचें मागणें 5 मिनटांचें मागणें पयलें सुरवातीक मागीर तुज्या कामाक वच तूं गेलेले कडेन मागीर तुका दुसरो उगडास येवचो ना थँक्यू जेजूस आर्गां तुका जेजूक आयचो दीस म्हाका बरो आहा काय बरो उजवाड उजवाडान सगळीं दिश्टी पडटा भाव भयणां काडोकान दिश्टी पडटली
ओडकोंक येतले उजवाडान सगळ्यांक ओडकोता म्हणून उजवाड खंय हा म्हाज्या काळजांत जालो तोंडांतल्यान भायर म्हाजें तोंड बरें आसतें दिसता. हांव आसता तो दिसता तुमकां? खुशाल दिसता? काळजान उतरां भायर सोदता? ती खुशाल करता म्हाका, हांव खुशाल न्हू. जेन्ना म्हाजी उतरां भायर सोदता आनी तुमी तें उलयता, तुमी म्हाका जाप दिता, तेन्ना म्हाका बरें दिसता. वा म्हाज्या भाव भयणाक कितें तरी मेवलां, कितें तरी ती समजल्या, कितें हांवें उलयलां तें तेच्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडलां. हालेलुया. वय काय ना? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. परतून वच. म्हज्या घरान ओरोव आसचे खातीर सगलो धावो वांटो खोटये कुडीन राशीक घालात. मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. हांव तुमचे पुरो चड शेगत घेयत जाल्यार पोटली व्हरोंक जावची ना. धाकटीच घेवया पोटली, मोठी हेंगेन जाता तितलीच. केन्नाय म्हणून काजार जालें म्हणून सासू मांयगेर गेले म्हणून हांक एक पोटली दिता खंय अजाची. म्हळ्यार चेडवा कडेन जाता तें ती दिता न्हू ती. ते भाशेन जेजून आमकांय पोटली दिल्या पूण आमचे कडेन जाता तितलीच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाजी मांय बरी आसताय ती. सॉरी हां, तुका मांय म्हणपाची न्हू, हांवें भयण म्हणपाची. भयण तुज्या पांयांक कितें जालां? आं आयज सामकी सोडून गेली तूं. ते वयले बांदलां तें सगलें मेकडें, कांय ना भयणी म्हजी. जरी तर तुवें उतर आयकोन एक खुशालकाय तर रावता, तूं खुशाल आसत जाल्यार खुशालकाय तुका कितें त्रास दिता? खुशाल आहलो मनीस रडटा? खुशाल आहलो मनीस फिरगवता? खुशाल मनीस गोट आसता? हां, व्हेरी गूड. आमळां नांव म्हणटली म्हणून. काय बरी खुशालकाय पळय दाखयता ती गोट आहा. ते पांयांक बांदपाची गरज ना, ते मनांनी चिंतलां काण उडय. तूं म्हणटा जेजुया काय ना बरी जाली म्हणटा काय म्हणना? म्हणटा. पूण मदीन कितें चिंता? तूं जाण रे बाबा म्हाका कितें जाता तें. तुका सांगो कितें जाता तें म्हाका जाता. तुका जाता तें ना. जेवच्या काय हांव बरें जालां, वय तुवें सांगलां हांव बरें जालां. म्हाजें उतर म्हणून उजार करूं नाका, तुज्या तोंडाचें उतर उजार कर आनी जेजूची पदवी उलय. कोणाची पदवी? पदवी उलय जेजूची. जेजून तुका दिला, तुजें तोंड जेजू आपूण उजार कोत्ता, आपलें उतर तुज्या तोंडान घालता आनी त्या उतरार तुजें जिवीतूच बदलता आख्खेंच. हे म्हजे कुडीच्यो जायत्यो गोवायकी आहा वसल्यो. तें पळय हें बोट म्हाजें लासलेलें, आख्खी कूड म्हाजी लासलेली हिंगा सान हिंगा शॉक येवन. हें बोट म्हाजें कातरूंक सांगलेलें, एक्सरे काडलेली कुसलां काबार. आनी हें आतां बोट कातून ना जाल्यार तुजो हात कातरूंक पडटलो. दूख जालें आयकोन. येयलो घरा हॉस्पिटलांतल्यान, दोतोराचे फुड्यान गेलोलो तो, बँडेज करूंक गेलोलो. रडलो देवा कडेन बसोन. हांवें म्हणटो या जेजू हें बोट म्हाका दोतोरान दिवंक ना, हें बोट म्हाका तुवें दिलां. कशे भाशेन दोतोराक कातरूंक दिवचें? हांव कातरूंक दिना, म्हाका तूं कातरूंक दिवचो ना म्हूण हांव सत मानता. हें बोट म्हाका तुवें दिलां. 2 दीस म्हणून म्हाज्या घरा रावलो, वचोंक ना दोतोराचेर. रडून रावलो मातसो. परतून म्हणत रावलो. आनी मागीर दोतोराक गेलो. दोतोर म्हणलो बोट कातून ना जाल्यार पळय आपणाचो कोणी येवना, पूण बरोवन दी. हांव म्हणटा तुका हांव बरोवन दिता, बोट कातरूंक दिना, तूं म्हळ्यार चॅक करून पळय. बोट कातरूंक मागीर येता. मागीर मला आपणाक 10 मिनटां दी, ऑपरेशन कोत्ता. हांव म्हणलें बरें. परतून सांगलें, धमकी दिवन सांगलें, तूं म्हूण बोट कातरशी म्हाजें, हांव तुजे गवटेक दोत्तलो. कित्याक ऑपरेशन म्हणटा कांय कळना न्हू. हांव तसलो दारूण म्हूण रागीस म्हूण सांपयलो. आतां ना, पूण आतां देखून येता वगत. ती कित्याक सुण्याची शेपडी आंकडी ती 9 गेल्या 20 वर्सां दवरल्या पासून उबी जायना. म्हूण आमची उबी जायता, आमची शेपडी न्हू ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तेणें म्हाका सांगलें बाबा तूं भियो नाका, हांव तुका स्क्रिनीचेर दाखयतां हांव कितें कोत्ता पळय तें.
तूं पळय तूं कितें वयलें हांव कांयच करना हो थिंगा हिंगेस हांव मरता आनी हात तुजो बेरायता मागीर तुका दिश्टी पडटा मागीर म्हणटा तूं दोतोर कातर म्हणटे हांव म्हणलें ना म्हाजो देव केन्ना दिवचें ना तुका आनी देवाक सर कोत्ता हांवें म्हणलें देवाक आनी म्हाका सर करिना पूण म्हाका देवान आपले भाशेन रचला हें हांव जाणा आनी तेणें म्हाका ब्लेड लायली बोटाक येदें मोटें जालेलें हें आहा तशें न्हू हें आतां लांडें जालां शेपडी नासलेलें येदें मोटें जालेलें मुस्कोट कसळ्ळें लायताच सुटली बास करून सगळी आख्खीच सगळें मेळेपण कितें आहलें सगळें भितर माथ्यार बलिल्लीं आनी कितें जालें सगळें कमी जालें बरी व्हडली कोट्टी बोर इतलें भायर गेलें घसघस करून आनी जेजू दोतोर म्हणलो पयला मरे आतां हें सगळें आंगान वचत जाल्यार मला तें सगळें पिळत आनी मातसो वत रावलो तोच दोतोर हांवें कांय जाप करूंक ना आनी मातसो वत रावलो एक मिनूट आनीक मातसो 1.5 मिनटां भितर सगळें गेलें रगत येवपाक लागली अरे बोट बरें आहा मुगो तुजें म्हणलो हांवें सुस्कार सोडलो तुजें बोट बरें आहा मरे म्हणलो हांवें म्हणलें कातरूंक नाका न्हू नाका म्हणूंक लागलो हांव खुशाल जालो आनी घरा येयलो कित्याक लागून जालें म्हाजे पदवेक जालें देवान म्हजी काकूत केली म्हाज्या भावार्थाक लागून हांवें सुरवात केली भावार्थाची हें बोट म्हाका देवान दिलां दोतोरान दिवंक ना म्हळ्यार देवाक हांवें मुखार घातलो दोतोराचेर गेलो दोतोरा कडेन झगडलो आनी असली म्हाजे भितर जायत्यो गोवायकी आहा त्यो म्हाका तेन्ना कळोंक नासल्यो आतां हेजी खबर 14-15 वर्सांची आनी हें तर बोट नासलें म्हाज्या हातीन काम करूंक जावचें नासलें आयज हांव सगळें काम करतां हांव दर्यान भोंवता नुस्तें मारूंक भोंवता गोरोवंक भोंवता नुस्तें धरूंक भोंवता आनी वात गरजेचो वात नाल्यार दुसरें कांय जायना हें बोट ना जाल्यार धरूंकूय जायना हें बोट गरजेचें आनी देवान जाणा जालो की ह्या म्हाज्या पुताक कश्ट करून पोट भरूंक जाय हें भीक मागोन न्हू देखून देवान म्हाका हो म्हजो हात आनी ही म्हजी कूड परत दिली आहा तशी आनी ताका लागून म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड कित्याक म्हाज्यो चुकी म्हाजें दूख म्हाजे त्रास म्हाजे कश्ट जेजून त्या कुर्सार किडायले आनी म्हाका सुटका दिली म्हाका दिल्या तुमकां न्हू ही म्हजी गोहायकी तुमकां आयकून तुमची मोनाची देखून 2 मिनटां सकाळीं उठोवन कुर्साचेर नदर कुडीर कुरिस्कारात जशें जेजून ते कुर्साचेर लाकडाच्या हुमकोडोवन आपलें रगत शिवरायलें आयज त्या कुर्साक आमी बागेवन मानता आयज त्या कुर्साक उमो घेता घेता काय येना घेना तुमी कित्याक घेता केन्ना पवित्र जालो तो पयलो इडेचो तो जेन्ना त्या कुर्सार मात्ता तेन्ना त्या कुर्साचेर लुची उडयताले असो इतिहास सांगता आदलो वडील सांगता म्हण आयज आमी त्या कुर्साचो उमो घेता कित्याक पवित्र रगत त्या कुर्साचेर देंवलें पातोक नासलेलें रगत त्या कुर्साचेर देंवलें आनी त्या कुर्साक बागयोत केलो आयज आमी सगळे त्या कुर्साक बागयोत कोत्ता आयज आमी त्या कुर्साक मान बागयता तेच भाशेन जो जेजू त्या कुर्सार भोंवन तो खुरीस बागयोन जालो जाल्यार त्या खुर्साक तुवें देखून जेजून सांगलां तूं म्हजो फाट लागू जालो तुजो खुरीस उबो रावन म्हज्या फाटल्यान यो खंयचो खुरीस काय तो त्या कुर्साचेर जेजू मेला म्हज्या पासत हांव त्या कुर्सार मेला तो खुरीस तुजे कुडीर काड पयलो हांव तो खुरीस म्हजे त्रास म्हजे कोश म्हजे दूख जेजू कडेन दी आनी चल जेजू फाटल्यान जायना सारकी शितिमेंत आनी बुडल्या मुगो तुमी हां येद्दे व्हडले शितिमेंत आमकां देवान दिवंक ना तेणें काडून घेतले आमचे पयलो कावण हें तो भाग आमच्या जिविताचो खुरीस हे फुडें दाखयता तुमकां हांव आनीक मातशी वाट प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीजस पोतून या कोलुस्कारान चिटीन या कोलुशन 16 वाचपत्ती आनीक पावटी पळय एक उतर वाचता तेन्ना एक भाशेन पवित्र आत्मो उदकें कोत्ता म्हाका दाखयता तेज्यावन बरें घोडये तुका दाखयता पूण तुका फकत जाय जाल्यारूच तें तूं फकत तेजी सोद करी जाल्यार तूं फकत वाचितूच जाल्यार तूं वाचिना जाल्यार कांय ना आनी तूं कितें कोत्ता तेन्ना
ब्रादर म्हाजे पासत माग आं मागीर बायबल वाचता गो ओय हांव कितले पाटी सदां वाचता बायबल सदां मिसाक वयता सदां कुमसार कोमयाव घेता पूण कांय बोलतप जायना म्हण कोणाक म्हाका फटयता काय देवाक फटयता काय तुकाच फटयता कोणाक फटयता आमी तीन वस्तू आहा एक आयकोतल्याक एक उलयतल्याक वो एक देवाक कोणाक फटयता हांव म्हाकाच फटयता देवूय फटवना आयकोतल्याक कांय त्रास जायना तो बोंग बाबड्याचे म्हणटालो तो चलोंक लागता पूण त्रासान कोण पडटा हांवूच पडटा तर हें जायना जावपाक हें सोत कितें तें सोदून काडपाक तें वडकोवपाक आमकां गरज आसा देवाचें उतर सोदून उलोवपाक हा काय ना तुमी उलयतलीं उतर सोदतलीं उगडास येतलो तुमकां ह्या म्हाज्या उतराचो तुमी जैतीवन जातलीं म्हाका लागून देवाच्या उतराक लागून देवाच्या उतराक लागून तुमी जैतीवन जातलीं प्रेज द लॉर्ड वाच कोलोशन 2:16 वाच 16 सॉरी 1:16 स्वर्गार आनी पृथ्वीर म्हणत सगळे स्वर्गार आनी पृथ्वीर सगळीं रोसना दिसतात आनी दिसनात त्यो कोणूय त्यो जावं राजा पर्दन अधिकारी ओदिपोती ताच्याच वरवीं रचून आयल्यात आसा ते सोर्व ताच्या वरवीं आनी ताचेच खातीर रोचला कोणा खातीर रोचला जेजू खातीर कोणा खातीर जेजू खातीर जाणा तुमी म्हणपाक आतां हें आमी जेजू खातीर रोचलां म्हणटात पूण कशें तें जाणा आमी काय बरें मागणें करता आमी हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा काय म्हणना ह्या जाग्याचेर कोण लोक येता तितलींय भुरगीं आमची देवाचीं भुरगीं हें कन्फेशन हो हें उदाहरण आमचे जिबेन ओडान उचात्ताच आमी वय काय ना हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड पूण हें कोणा खातीर रोचलां सगलें म्हजे खातीर काय जेजू खातीर म्हजे खातीर जित्या मनशा खातीर आनी हें आमकां बरोवन दे बाबा म्हाज्या पुता म्हजे दुये हें तुकाच लागून हें म्हाकाच लागून आमी केन्ना आदी मांडे म्हणटाले न्हू कोत्तांगोरू दोनू मोगा तुकाच लागून न्हू म्हणटाले काय ना तेच भशेन आतां रुदन करून आमी जेजू तुज्या मोगाक लागून आमी कोत्ता जेजून आमच्या मोगा पासत कुर्सार जीव दिलो आयज जेजूच्या मोगा पासत आमी तेजी पावलांनी चलोवंक सोदता काय तेज्या पावलांनी चलोवंक शिकया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक्यू जीजस हालेलुया म्हाजी 17वी वोड खंयचीच रोचना वाच रोजच्या आदी तो वर्तता राव अशें राव कितेंय रोजच्या आदी तो वर्तता तो कोण जेजू बरें तें मागीर दाखोवया तो कोण पळय तो जेजूच तो मागीर सगल्या रोचनाक एकठांय करून आपूण एकलोच सांबाळून दवरता आमकां सगळ्यांक कोण सांबाळून दवरता जेजू आमी कितेंय त्रास जाले कोश जाले जाल्यार आमी तेज्याशी येयल्यान तो आमकां सांबाळटा काय ना तेज्याशी येतल्याक तो केन्ना पोतून धाडटा ना कितलोय चूक केलेली कितलेंय पातक केल्लें कितलेंय दूख केलेलें तो धांवडायता ना ताणें तें उतर दिलां मातयेच्या शिवर्तमान 11:20-28 वडीन हें चड गरजेचें उतर हें उतर घेयत जाल्यार आमी दिसाच्या दिसाक जेजूशी पावतले दिसाच्या दिसाक हें उतर घेवन हें उतर उलोवन हें उतर शिकोवन हेजो तर आमी फोंड काडून तेजी बुनयाद हुंय ती पळयत जाल्यार आमकां ती बुनयाद मेवतली केन्नाय घर बांदता जाल्यार घराक बुनयाद बरी जायी न्हू आमी मागणें करता जाल्यार आमकां बुनयाद बरी जाय काय नाका आनी ती बुनयाद हिंगा दाखयता जेजूची ओळख दिवपाक वाच मातयेव 11:28 कोणा तूं कोणूय वाचत हांव वाचता तुज्या हाडल्यान मागीर
बेगीन तुमी शिकलेली जाय, तुमी वाचलेली जाय म्हाका. बेगीन बेगीन काडात. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनीक वज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. खंय आपयलें आमगे? खंय आपयलें आमकां? आपणाशी आपयल्या. ही बुनियाद जेजू म्हणटा ती बुनियाद आनी कोणाच्यान दुसरी बुनियाद घालूंक जायना. 3 कोरिंथकार काड, 3 कोरिंथकार काड. पळय दाखयता बुनियाद कित्याक लागून ती. 3 कोरिंथकार पयली चीट कोरिंथकाराची 3रा विसवर. इकरा वड वाच. कित्याक घाल्ली आसा ती बुनियाद. कित्याक घाल्ली आसा ती बुनियाद जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त. हिचे भायर तिच्या भायर आनीक एक बुनियाद कोणाच्यानूच घालूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोणाच्यानू आमकां हें आपोवन कितें देणें दिवंक जायना. आनीक दुसरो देव म्हणलो ना. देखून तो म्हणटा तुमी कोश्टवता, तुज्या बाराकाल चेपल्या, तोसकोत आसात, दुयेंत आसात, पिडेज आसात, आनी कितें आसात जाल्यार तुमी फकत म्हजेशी येवचें. ही बुनियाद तेजें नांव जेजू क्रिस्त. हें तर आमी जाणान जायत जाल्यार आमी आमचें घर बरें जावंक जाय जाल्यार कोण बरो बिल्डर आहा तो सोदता काय ना. आतां तुजें घर खंयचें? तुजी कूड बरे भाशेन रावंक जाय जाल्यार तुवें कोणाक सोदचो पडलो? बऱ्या बिल्डराक. वय काय ना? हो बरो बिल्डर कोण? तो बरो बिल्डर जेजू. आनी तो जेजू खंय रावता? खंय रावता? देखून तो दिश्टी पडना तुमकां. ताका पयलो ओंठाचेर आनी जिबेचेर दवरात. ओंठान जिबेर दवरून कानांनी आयकोन काळजान घालून मागीर तेजे बी किल्ल लावन काडात. देखून ताका सांगला हांव दाख वेला आनी तुमी फाटे. तुमी बी रोवंक ना, हांवें बी रोवंक ना. तेन्ना झाड किल्लोचें ना. किल्लो जालें? हांवें रोव मारूं ना शेतान, शेत किल्लो जालें? पयलें बी रोवंक जाय. ताका लागून जेजूचें उतर, जेजूचें नांव पयलें घेवंक जाय. बेश्टो म्हाज्या काळजान आहा म्हळ्यार काळजान हांव दिश्टी पडना. जेजू काळजान आहा म्हूण दाखोवंक जाय. आमच्या भावार्था वरवीं आमी दाखोवंक जावो. आमच्या उतरा वरवीं आमी भावार्थ दाखोवंक जावो. जेजूचें उतर घेवन उलोवन आमी तें डेमॉन्स्ट्रेशन करूंक जाय. तेन्ना आमी करूंक ना, तें जेजून केलां म्हूण आमकां सिद्ध जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणे घातलेली आसा बुनियाद? जेजू. आनी दुसरी बुनियाद घालूंक जायना कोणाच्यान. तुमी म्हणटात न्हू केन्ना हांव ब्रादर कितलो पावरफूल तो. ब्रादर पावरफूल म्हाज्यावन पावरफूल तूं बाई. आमी म्हणटा जॉन्सन कितले पावरफूल तोच जॉन्सन सांगता आपल्याच्यावन पावरफूल तुमी. जी कोण देवाचें उतर घेता आनी देवाचें उतर समजता, देवाचें उलयता, देवाच्या उतरान चलता ते अदीक पावरफूल. पूण आमी कोणाची गेल्या तेंचेर एक गाडी आहा न्हू. म्हाका 2 जाय पूण हांव काम करीत ना. 2 गाडी येतल्यो. तो ब्रादर पावरफूल न्हू पूण हांव बायबल वाचीत ना. पावरफूल जातलो? तो पावरफूल जावंक न्हू. पावरफूल जावंक जाय देवाचें उतर दिसाच्या दिसाक. चड लायनी नाका, आख्खें बायबल वाचूंक नाका. दिसाक 1 पॅरेग्राफ वाचात. 1 चॅप्टर पासून वाचनाकात. कितले? 1 पॅरेग्राफ वाचात. आनी आमकां अदीक बरें जाता. आमी नव्या कोरोनांतलीं मनशां. खंयची? पोन्न्या कोरोनान 613 कायदे आसले म्हूण सांगता आमकां. हांवूय नको. पूण नव्या कोरोनान कितले कायदे आहा? प्रेज गॉड.
नव्या घरान कितले कायद्या 2. पयलो कायदो खंयचो कोण सांगला 2 ते कायदो सांग पयलो सॉरी एकले कोण सांग पयलो आनी दुसरो पयल्या कायद्याक हिशोब घालाय न्हू देवाचो मोग कसो करतली आमी देवाचो मोग पयलो कायदो हे भाशेन वांटून दिलो आमकां सगल्या काळजान सगल्या बोळान सगल्या मोनान सगले सोकतीन सगल्यान पयलो एका देवाचो मोग करचो देखून आमकां सकाळीं उठे म्हणटा पयली कुर्साची कुरू काडची कित्याक देवान आमच्या पासून त्या कुर्साचेर जीव दिला समजता आनी जेन्ना आमी उडास करता आमचो पांय मागीर चड मुकता पांय मागीर जाय तें बेस चोवला म्हाका आनी पांय मागीर म्हाजो मेलो म्हाका उडास येवचो ना काय आमी सेंटलमेंट जावचें ना काय ते कोणें कांय करूंक जायना पूण पायरे म्हणचें ना काय करचें ना उगडास जाल्यार आमकां जेजून कितलें दवरलां देणें सगलें देणें कोणाचें सगलें रोजच्या आदी कोण आसलेलो हें सगलें कोणा खातीर रचलेलें आं कोणा खातीर आमचे खातीर ना 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 हें सगलें रचलेलें तें जेजू खातीर जेजू खातीर जेजू खातीर प्रेज गॉड कित्याक तुजे खातीर कित्याक सांग न्हू आतां तूं जाणा तुजे खातीर व्हेरी गूड म्हज्या भाव भयण तूं जेजू क्रिस्ताची कूड देखून कित्याक सगली गिरेस्तकाय तुजी आनी म्हाजी न्हू गिरेस्तकाय सगली जेजूची सगळो अधिकार जेजूक तेणें केलोली गिरेस्तकाय देखून तें पयलें उतर उत्पत्तीचें उतर कितें बरयलें वाच मागीर तिगाय येवया बरी अभिमानान सांगता हांव जाणा बरें जाणा म्हण तुमी म्हजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे खातीर उत्पत्ती कोणीय काड कोणीय वाचाय तशें कांय ना फाटल्यान हांव वाचता मातशें मोठ्यान मातशें तुमचो आवाज व्हडलो कर वॉल्यूम मातसो व्हडलो कराय ओरोंबाक म्हणटात ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी पिरुतूम रचली पुरो ओरोम म्हणल्यार कितें सुरवात म्हळ्यार आनी कांय नासलेलें जशें आमी घर बांदता जाल्यार ताका कांय हें नासलेलें हें बेश्टें जमीन आसली पूण देवान पळय हें चालू केलें तेन्ना ही जमीन देखून नासलोली पूण देवान जमीन केली पयली सुरवातीक प्रितूम आनी स्वर्ग म्हळ्यार आकाश वयलें मळब हें तयार केलें आतां हें तयार सुरवातेक जालां तेन्ना हो दिसून आसलो देव आमकां कोलोस्कारांक बरोवन हिंगा दाखयता सोडाय वडीन तें आमी आतां वाचलां आनी तें वाचलां तेन्ना तुमी म्हाका आतां पोत्तून फाटीं हाडला देखून पोत्तो फाटीं येयलां ताका तुमी म्हणटा तें देवान केल्लें तें म्हजे खातीर होय खरेंच म्हजे खातीर पूण केन्ना जेन्ना हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जाता तेन्ना पूण पयलें कोणाचें आसलें कोणाक लागून करसलेलें देवाचो पूत आसतना म्हाजो पूत आसतना हांव शेजाऱ्याच्या पुता खातीर कश्ट करतलो हांव शेजाऱ्याक दितलो बरें तितीवाच्या चेड्याक दितलो भावाच्या भुरग्यांक दितलो कित्याक देवाक आनी कोण भावूय नाहलो आनी कोण नाहलोले देवूय तोच आनी पुतूय तोच एकूच जालें तें उतर हें बरे भाशेन समजोवपाक नव्या कोरांत या देखून म्हाका सांगलें पोन्न्या कोरांत गेल्यार आमी घुस्पता पूण नव्या कोरांत बरें मेवता आमकां जॉन अशें वर्तमान पयल्या विसर पयली ओड जॉन अशें वर्तमान बाय जॉन गॉस्पल जॉन मातशें राव ती भयण तोंडाक पळयता म्हाका कळलें देवान म्हाका दाखयलें बाबा तेका आजुनूय समजूंक ना म्हणून बाय उतरां समजना म्हाजी तुमकां समजता मुगो पळय हांव तुमकां सगळ्यांक कायदो आसा एकलें पास लॉजें नाकात कितेंय तो तुमकां समजोंक ना उलयता तें जाल्यार म्हाका पोत्तून विचारात चिंता नाकात आमचे रागार जातलो म्हूण हांव कसो हुशाल जाता कित्याक तुमी समजली जाल्यार म्हाका फायद्याक एक तरी म्हाज्या बाराबर देवाच्या राज्यांत ओतमो भितर सोदता
एक तरी मनीस देवाचें उतर शिंकता आनी ताका लागून म्हाका सांगात जाता हाल्यार तो तुमच्या शेजाऱ्याक कोण दुयेंत जालो जाल्यार तुमच्यांनी तें उतर दिलें जाल्यार त्या मनशाक बऱ्याक पडटा वय काय ना आनी तेन्ना तुमकां उगडास येता म्हाजो त्या ब्रतारान सांगलेलें दी म्हणून तुमचो सांगात मेवलो काय ना म्हाका ते भाशेन आमी एकामेकाक सांगात दिवंक जाय एकामेकाक केन्ना दितले आमी जेन्ना देवाचें उतर आमच्या तोंडार आहा तेन्ना आमकां चड तोंडार कितें आहा मनी मनी हांवें केल्यार म्हाका कितें मेळटा कितें आहा बाबा मनी कितली मेवता कितें मेळटलें हांवें ताका दिल्यार म्हाका कितें मेळटलें हांव थिंग गेल्यार म्हाका कितें मेळटलें आमी मेळटा तें सोदूंक 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 सोदता सोदता मेळोन मेळना पावोन घरा निमाणें कांय नासतना हाली हातींनी घरा वयता तुवें हाडूंक ना कांय तूं वचचो ना कांय उदकी हातींनी येयला उदकी हातींनी वयतलो ह्यो जायत्यो काणयो आहा मोकळ्यान पूण सांगपाक टायम ना प्रेज गॉड वाच ओरोंबाक सगले रोसने आदीं सोबद आसलो पुरो ओरोम म्हणल्यार कितें सुरवात तिगाय तेच शिकयलां आमकां पोन्नो करार नवो करार तिगा ओरोम सुरवात म्हटल्यार हिंगा ओरोम म्हणला मागीर आनी सोबद देवा सोवें आसलो हां तिगा कितें आसलें कितें केलें तिगा ओरोमाक सगले सुरवातेक देवान स्वर्ग आनी कोणें रचली देवान पुरो इतलें जाणा पळय कोणें रचली देवान आतां हिंगा सोबद आसलो कितें आसलें सोबद आसलो आनी मागीर सोबद आनी सोबद देव आसलो सोबद देवा सोबें आसलो सोबद देवा सोवें आसलो आनी सोबद देव आसलो आतां सोबद म्हणल्यार कितें जेजू उतर देवाचें उतर देवाचें उतर देव खंयचें देवाचें उतर देव दोन उतरां आसात एक देवाचें उतर आसा एक म्हाजें उतर आसा हांव सांगता तें आयक रे तूं वय काय ना आनी हांव सांगता आयकत जाल्यार म्हाका कितें मेवतलें तुका दिव सांगत जाल्यार हें म्हाजें उतर जेन्ना हांव तुज्या आदाराक येता जाल्यार पयलें म्हाजें कमिशन सारकें गो बाय दिसता तुमकां पडटा तुमकां खंयचोच मनीस कमिशन नासतना काम करचो ना पूण ज्या मनशा भितर देवाचें उतर वचलां त्या उतरान तो जियेता तो तुका कमिशन केन्ना मागचो ना तो तुका आपलें कमिशन दितलो प्रेज द लॉर्ड ताका लागून ओरोंबाक सोबद आसलो म्हळ्यार उतर आसलें तें उतर देवा सोबें आसलें तें उतर देव आसलें आयज तें उतर तुका आनी म्हाका मेवता तें उतर तूं आनी हांव आयकता आनी जरी तें उतर आमच्या भितर आमी घेवन तें बी देवाचें रोयता जाल्यार आनी तें रोयत जाल्यार तें झाड जायत जाल्यार ताका फोडां जाता झाडाक बऱ्या झाडाक बरीं फोडां जाता बरें समज एक आंब्याचें झाड घातलें भाटांत काडतान घालूंक जावचें ना नाल्यार तूं म्हणच्या ब्रदरान सांगलां बरें बी आंब्याची हाकी घेवया आमी झाड जावंक दी प्रेज द लॉर्ड तुमी चुकोन वचोन बरे आंबे म्हणून आंब्याची पारूच खावच्या भितर हालेलुया बरें बी देवाचें उतर जाता तितले भाशेन जाते भाशेन मेडिटेशन करून जाते भाशेन चिंतून बरें बी तुमच्या काळजान घालात कित्याक सोबद आसलो सोबद देवा सभे आसलो आनी सोबद देव आसलो आयज ते देवाची तुका आनी म्हाका गरज आसा काय ना त्या देवाची आयज तुका आनी म्हाका गरज आसा तो देव हूंय मेवतलो आं देवाच्या उतरान पण आमी देवाक सोदून हूंय हूंय भोंवना आमी देवाक सोदून हूंय हूंय भोंवना खंयच्या कोपेलांनी खंयच्या फुरसांनी खंयच्या इगोजांनी खंयच्या रितीरांनी हूंय आनी कांय वायट ना ती आमची भक्ती तें केल्या शिवाय ते कोश काडल्या शिवाय देवाची ओळख आमकां मेळना
हे आमी सगळें करता ओडकीक लागून ओळख सोदूंक भोंवता. पूण एक फावटी तेजी ओळख मेवली जाल्यार आनी ताका गोड्डून रावली जाल्यार आमकां हिंगा तिका भोंवची गरज ना, आमकां दिवची गरज आसा. कोण तयार ना दिसा तुमी दिवपाक? तुमी तो दिवपाक तयार आसले जाल्यार तुमी देवाक वाकणटले. देवा तुवें म्हाका दिला हांव दुसऱ्याक दिता म्हणून. देवाक व्हडली तावेची भेट दियात न्हू बापानी. तुमी हें उतर समजत जाल्यार उडयो मारतली आसली. तुमी आतां ब्रादराक येयले म्हणून कांय बरी मोगान जापायता पळय काय ना? जापायना? तो ब्रादर येयला, जॉन्सन येयलो हां, उमेदीन सामकी. आनी तो जाप देंवून कोण ना जाल्यार तुमी हांसता, तुमी जापायतात. कित्याक? कित्याक जापायता? मोगान जापायना. तो ब्रादर येयला म्हाका कितें मेवतलें आतां, बरो ब्रादर येयला. सुजाता कितें कोत गो काडी शकत तोंड. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. पळय तुमकां हांव दिश्टी पडना जायत, म्हाका सगळं दिश्टी पडा तुमी. हां तुमी चिंतला काय की म्हाज्या फाटल्यान आहा म्हणून. म्हाजी नदर एक एकल्याचेर आहा. जशी देवाची नदर सुर्या परस पदवेदार, ते म्हाजी नदर देवा भाशेन न्हू पूण तुमचे नदरे परस चड पदवेदार आहा. हांवें वकलाक आसला सकाळीं कोण सांगतालो म्हाका वकला पोन्ने गायलो म्हणून. पूण ते पोन्ने वकलान केन्नाय कितें म्हणटाय, पोन्ने कितें आहा तें बरें लागता खावपाक म्हणून. न्हे कोतले मातशे पयशे पडटा देखून तें बरें लागना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. कितें वाचलेलें आमी? औरंबाक सगळे रोसने आदी सोबत आसलो आनी सोबत देवा सोबें आसलो आनी सोबत देव आसलो. आतां हो देव ह्या सोबदाक वरवीं आमकां वळखूंक मेवता. जरी तर आमी ती वळख सोदीत जाल्यार, आमी जरी ताका सोदीत जाल्यार तो देव आमकां मेवता. देखून ताणें सांगलां मागात दितलो, सोदात मेळटलें, दारार मारात उगडटलें. हेजी उतरां आमी समजनात. कितें मागतले आमी, कितें सोदतले आमी? आमी मागोंक जेजू शिकयता लोकांच्या शिवर्तमान 11:20 तुमी बापा लागीं मागो जाल्यार पवित्र आत्मो तुमकां दिवचो ना. सोदीत जाल्यार देवाचें उतर तुमकां मेवचें ना. तो पवित्र आत्मो न्हू. तें मेवलें जाल्यार तुमकां कितें उणें आसा? पवित्र आत्मो जगांत आसा जाल्यार कोणाची भिरांत आसा? कोणाच्यान तुका आडावंक जाता? कित्याक म्हाका आडायता? कित्याक म्हाका दुयेंस आडायता? कित्याक म्हाजेर पीज येता? कित्याक म्हाका भिरांत येता? कित्याक म्हाका देवाचें उतर ना. स्वर्ग आनी संवसार रचतलो देवा, दुनियाचो दोनी राजांचो राजा, दोतोराचो दोतोर म्हाज्या सांगात ताका आनी हांव दोतोर समजता. हाचेर हात चेडो सोदता सगलो वाडो. पयला गो बाय म्हाज्या चेड्याक पयला गो. ना 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 आंटी पळोवंक ना. आं बाबा तुमी चेड्याक पयल्यार म्हाज्या. आनी चेडो हांकेत आहा. आनी कोण तो? देवाचो सोबद तो. देवाचें उतर तें तुजे जिबेर ओंठांचेर आसा. तुका दिश्टी पडना कित्याक तूं उलयना. तें तो तुका मेवला जाल्यार चेडो मेवला तुजो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाजी दुसरी ओड. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोसल्यात. कोणाच्या वरवीं? जेजू वरवीं, सोबदा वरवीं. सोबदा वरवीं. तो सोबद म्हाजेर मेवतलो. उतरा वरवीं जरी तूं उतर उलयता जाल्यार, देवाचें उतर उलयता जाल्यार, सुरवातेक आलें तें उतर उलयता जाल्यार सगल्यो वस्तू त्या उतरान आहा. कित्याक उतरान आख्खो संवसार रचला आनी त्या उतरान हो संवसार भितर आहा. आमी केन्नाय म्हणा न्हू जेजू संवसारांत आहा म्हणून. म्हणटा काय म्हणना? जेजू संवसारांत ना, ही चूक करिनाकात. आख्खो संवसार जेजूचेर आहा. आख्खो संवसार जेजूचेर आहा. जेजू संवसारांत भितर ना. जेजू धाकटो न्हू, जेजू व्हडलो. संवसार एका बोटाचेर घुंवता जेजूच्या. हांव म्हणटा की ना जेजू सगल्या संवसाराक वयता थंयसर जेजू आहा. सगल्या संवसारान आहा. सगल्या संवसारान सगलो संवसार जेजूचेर आहा. तूं एक जेजूचें नांव घे, सगळो संवसार घुंवता. थँक्यू जिजस, हालेलुया. मागीर
आनी रोचलेल्या वस्तू मोदें ताचे विणे रोचून आयिल्लें कांयच ना. सगळें कितें आहा तें उतरा बगर जालेलें कांयच ना. आमकां पयशे जाय, आमकां पयशे जाय. कालूच म्हाजो भाव म्हाका सांगतालो, आपूण मातशें मातशें इलें इलें कोत्ता रे. कशें जाता, कोत्ता कोत्ता करूंक जाय, हांव कोत्तलो कोत्ता. पूण कितें मातशें फाटीं उरता वट्टा तेन्ना कळटा बाबा तेजो आदार तेजो फोर्स तितलो पावना. वय काय ना. पूण देवाच्या उतराचो फोर्स आदीं पावलेलो आसा. देवान मातशें 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 करूंक ना. देवान म्हटलें देवान पळयलें. उजवाड जावं उजवाड जालो. आमकां मनशांक कितें आमी पयलें चिंता कशें जातलें, केन्ना जातलें, कोण मेवतलो. देवान चिंतूंक ना. देवाच्या मोतीन पयलीं देवान पयलोच प्लॅन केलेलो आसा. तो प्लॅनर व्हडलो. हालेलुया. हें देखून ह्या जाग्यार जावपाक, ह्या भावाचें घर आमकां मेळोवपाक ही देवाची येवजण आसलोली. तेजी काल हांव गोंय घ्याय वतलो आमकां तेका जॉन्सन बाबू लंडनाक मेवलो. पूण आयज जॉन्सन बाबू भायले पद्देसाना तो घरांत आहा. कांय टायम जॉन्सन बाबूय मेळोंक जाय आसलो तेज्या घरांत. पूण देवाची येवजण आली की तो हिंगा आहा तेन्ना हो हिंगा आसचो नाहलो, हो हिंगा तेन्ना तो थिंगा आसचो नाहलो. तेका लागून तेका थिंगाच पयलो भेट केली आनी तेका हिंगा धरलो. म्हाजे आतां हिंगा तेंचे रेकॉर्ड जालो. हांव थोडीशी तेजी काल टेस्टिमोनी आयकोतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच भाशेन जेजू आमकां मेळोंक स्वर्ग सोडून संवसारांत आयलो. एका दिसान परतून स्वर्गार वचून भेटतले. कित्याक सो संवसारांत येयलो, सगळें काबार केलें, इट इज फिनिश्ड. आतां वचून तो बसला. खंय बसला? बापाच्या उजव्याक. आनी तुमकां तुमी कितें म्हणटा जेजू म्हाज्या काळजांत आहा. तुमी ओडकोना कांय ना, जेजू काळजांत आहा. देवाच्या उतर सांगता तो उजव्याक बसला बापाच्या. आमच्या बसत विनोती कोत्ता, केन्ना म्हाजी भाव, केन्ना म्हाजी भयण, बापा तेका म्हाज्या घरा हाड. हांव वाट, हांव सोत, हांव जिवीत. कोणूच बापा सरशी वचना बगर म्हज्या वरवीं. आमी ह्या संवसारांत परदेशी आनी आमी जेजूक आमच्या काळजान आहा म्हूण सांगून. आमच्या काळजान जेजू ना, आमच्या काळजान बी आहा. कितें आहा? बी आहा. ते बी रोवन ती वाल करून हांव दाखवेल आनी तुमी फाटे. जेन्ना देवाचें उतर उलोवन तुवें जाय त्या लोकांक एकठांय करूंक आनी ते उतरा वरवीं एकठांय जावन आमी ती फोडां म्हाज्या तोंडांतली तुज्या तोंडांतली बरीं फोडां पडटा ती खावन त्या फोडा वरवीं झाडां कोडकोंक मेवतलीं. देखून तुमी म्हणटा ब्रादर पावरफूल. कितें आयकना येता तुमी? कसले फोड पयलां? उतर देवाचें. पेकोवणी जाता तुमच्यो आनी तुमी ब्रादराक वयर दवरता. चोण्याच्या झाडार चडयता. चुकोन हांदो मोडलो जाल्यार पडलो जाल्यार गेलो. आनी उगडास पासून येवचो ना तुमकां ब्रादराचो. उतर, उतराक वयर दवराय. देवाचें उतर पदवेदार. ब्रादराच्या फळ्यान जावं नाकाय. उतरा फळ्यान ना. येयले ब्रादराक चड कास्तीक दियाय. खंयचें उतर तें, खंय आहा तें उतर, हें उतर तें म्हाका तें उतर तें. हें जाता खंयच्या उतरान करपाचें तें सोदात. देखून तें सांगलां माग दितलो सोद मेवतलें. सांगलां? तुमी कितें मागता? कितें मागता? हात दवरून दवरून हात दवरून दवरून म्हाजे हात पातळ जाले. पूण तुमकां कांय मेळोंक ना. ह्या हातीक कांय ना म्हाज्या. पूण जेन्ना हें उतर म्हाज्या भितर आहा तेन्ना म्हाज्या हातींतल्यान त्या उतरा बाराबर ती पदवी देंवता. सांगलां पळय पिडेवताचेर हात दवरात आनी पिडेवत बरें जातलें. पूण त्या पिडेवताक भावार्थ आसूंक जाय. तेणें भावार्थ दवरून देवाच्या उतरान म्हाका पेकोवणी मेवता म्हूण ब्रादराच्या हातीन न्हू. काल बाय हात दवरलो तुजेर हांवें. काल तुजेर हात दवरलो हांवें. म्हाजेर दवरलो आसतलो. पयलो हात दवरलो तुजेर हांवें. तूं हिंगा पडला तेन्ना तुजेर हात दवरलो हांवें. हो तुकोड उलयतालो हांव. पूण म्हाजेर तूं उठपाक जाय म्हणून पयलो हात दवरलो आनी मागीर सांगलां जेवच्यान उठ. मागीर तूं उठलो. तेज्याक पयलें कांय उठनासलें तूं. आमेन.
तर जाणां जायात. म्हाका हात दिला तोच हात तुकाय दिला देवान. दिला काय दिवना. पूण जो हात तो उजार जायना कारण तुज्या भितर तें उतर ना. कितें ना? उतर ना. जेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या तोंडा भायर सरता तेन्ना हातूच न्हू बोटूच दाखय. आतां काल ती बायल तिका बोट दाखयलें सळम करून कोदेलीचेर पडली सोडून. पडोंक नाहली काल ती? हांव गेलो तुज्या फुड्यान तूं? कोण गेलो? सुवास गेलो. जसो जेजून मरण जिवन जावन बंद कुणान भितर आयलो. शीत सगळे बसलेले आसले. 12 जाण नासले ते 120 मायज आसलेले. आनी तेन्ना तो भितर येयलो तो पळोवन तेणी बॉम्ब मारली. भूत. कोण येयला? जेजू तिगाच रावलो. तेन्ना तुमचे भितर इतलो दुबाव कित्याक? म्हाका आंग पळयात, म्हाजे हात पळयात, म्हाजी कूड पळयात, म्हाका मांस रगत आसा ते भाशेन भुताक आसना. आनी ताणें म्हळें शांती तुमकां. कितें म्हटलें? शांती आसलेलो मनीस बोवाड मारता. तो काळजीदार आसता. तो पळोवपाक रावता कितें जाता पळय तें. ताका लागून ती शांती आमकां दिल्या पळोवपाक ह्या उतरान कितें जाता तें. आमी जावच्या पयलींच कितें जाता? बोवाड मारता. शांती तुमकां. संवसार दिता ती शांती न्हू. दुडू भांगारान भाटान गाडयेन बोंगल्यान मेवता ती शांती न्हू. ती शांती हिंगाच रावतली. तूं वयतली सांडून ती शांती. गाडी हा खुशाल जातलो घड टॅक्कन येता एटॅक येतलो. गाडी चलोवंकूच पावचना. घर बांदूंक बरें घर वाटव्यास घेतलो आनी आनीक कितें जातलें. ती शांती संवसाराची. ही शांती जेजू दिवंक येवंक ना. जेजू जाल्यार म्हजी शांती तुमकां दिता. पवित्र आत्मो घेयात. कितें केलें? फूंक मारून वारो सोडलो. पवित्र आत्मो घेयात. ह्या वाऱ्यान जो आमी फुकट वारो घेता ते देवाचें देणें आमकां हे संवसारांत जिवीत जेवपाक. हें देणें पवित्र आत्म्याचें. हें कोणाच्यान दिवंक जायना ना कोणाच्यान तयार करूंक जायना. जेन्ना आमी हॉस्पिटलान हार्टीचेर दिता तेन्ना ऑक्सिजन लायता. कितलें बील येता काय? कितलें बील येता? हांव 1 म्हयनो हॉस्पिटलान आसलेलो. म्हाका ऑक्सिजन देखून लावंक नासलेलो. शॉक येयलोलो. लागीं 2,80,000 म्हाका बील जालेलें 1 म्हयन्याक. त्या भायर मेडिसीन बाकी करून भायर. पूण इतलेंय करून देवान म्हाजेर व्हडलो उपकार केलो. 1 रुपया हांव फारीक करून 1 न्हू 30 रुपया फारीक केले. हे 30 रुपया काडून आनी 1 रुपया हांवें फारीक करून फक्त म्हाज्या बोल्सांतले 30 रुपया हॉस्पिटलाक फारीक केल्या. आनी देवान म्हाका घरा हाडला. तें देणें देवाचें. हांव वडकोना त्या मनशांनी पासून येवन हजारांनी पयशे फारीक करून गेले हॉस्पिटलान. वचून म्हाका एडमीट केलो. व्हरोन खंयच्याच हॉस्पिटलान एडमीट करता जाल्यार पयलीं एडवान्स भरूंक जाय. डिपॉजीट. म्हाका आमच्या गोंयचें व्हडलें हॉस्पिटल तेन्ना सळगांवकार MRC SMRC कितें म्हणटा तें व्हडलें हॉस्पिटल. आनी थिंगा डिपॉजीट नासतना कोणाक एंट्री कोन्न नाय. पूण म्हाका डिपॉजीट नासतना एंट्री केलो. डिपॉजीट नासतना म्हाजें ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन करून म्हाका रुमान खंयचें मागता त्या रुमान म्हाका दवरलो. त्या रुमान हांव रावलो. 8 दीस जाले. 10 दिसांनी म्हाका बील घेवन येयलें. कांय नासलें म्हाका कडेन बील फारीक करपाक. आनी जायतें बील. थोडें न्हू 50-60,000 रुपया बील हाडलें 2 दिसां भितर 10 दिसां भितर. आनी तें बील तिका दवरलें. तेन्ना मागीर एक दोतोर येयलो. आनी तो दोतोर म्हाज्या वळखीचो आसलो. आनी जेन्ना म्हाका एडमीट करता तेन्ना तो दोतोर आसलोलो थिंगा. 8 जाण दोतोर म्हाका बसून एग्जाम करताले. तेजी गॅरंटी ना. कित्याक काळजाक बुराक पडत येयला. हो लासला पळय तो गावो काळजाक पावपाक चान्स आहा. आनी ह्या दोतोरान तांकां सांगलें आरे बाबा तेजें कांय तुमी चिंत नाका. तो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या दोतोरांक सांगलें बाबा तेजें तुमी कांय चिंतू नाका. तो प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हाका एडमीट करून गेलो. तेन्ना होच दोतोर तेन्ना म्हाजें बील फारीक करता. तो दोतोर थिंगा पावलो. हांव म्हणलें दोतोर म्हाका बील धाडलें मग तेणी. हें बील म्हण तूं फारीक कर.
कोण सांगत तुमी दोतोराक बील फारीक कर म्हणून? हांवें सांगलें तूं बिरी कर. तो थिंगाच रावलो, पयलो तोंडाक पयलो मजा कितें केलें पयलो आनीक थिंगाच रावन तेणें फोन मारलो आनी तें बील हें कोता मेटल कोणा ताका फोन हाडली. बील काडलें आनी तेज्या हातीन दिलें आनी ताका सांगलें ताका बील धाडनाका म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. पूण तुमी चिंतशात की तें बील सोडलें म्हूण म्हाका बील सोडूंक ना. पूण थोड्याच दिसांनी घुंवता जायतो लोक येवपाक लागलो म्हाजी खबर पावोन. मामांक शॉक येयला, मामांक शॉक येयला. वास्को मामा म्हणल्यार भरपूर हें जालोलो तेन्ना, कित्याक सगल्यांच्या दारान धांवतालो, सगले कडेन वयता थिंगा. आनी कोण सांगलें वास्को मामा सारको सिरियस आहा. आनी जायतो लोक येवंक लागलो. कोण तेंची खबर आयकून आनीक बरे फ्रेंड कोण पयशांक दुडवांकार गिरेस्त आसा तांकां देवान धाडले, तेंच्या बाराबर येयले. आनी ते वचून कावंटराचेर वचूंक लागले. कितें आहा 60,000 70,000 बील आहा, 80,000 बील आहा. आख्खे पयशे चॅकाचेर फारीक केल्या काय कॅशान फारीक केले म्हाका खबर ना. दुसरे दिसा पळयत जाल्यार बील झिरो आहा. आनी गाडी दिसा परतून येयत जाल्यार परतून झिरो आहा. हांव हॉस्पिटलान घरा येवसर 30 रुपया बील आहलें म्हाका. कोणें फारीक केलें? जर म्हाजें बील देवान फारीक केलां, तुमचें बील देव फारीक करचो ना? जरी तर तूं देवा भितर देवाचें उतर आहा जाल्यार तें देवाचें उतर बील तुजें फारीक करून उडयता. कित्याक ही देवाची पदवी आमी ओळखोंक खूब टायम लागता. आनी ताका लागून सांगलां तुका तर एकल्याक देवाचें उतर मेवलां, त्या तुज्या उतराक लागून तुजो आख्खो घराबो सुटका जाल्या, आख्ख्या घराब्याची. हें देवाच्या उतराचें आमकां देवान एक देणें दिलां आनी तें थिंगा वाच परतून. हय कित्याक तूं तें सोडून वाचलें जाल्यार मागीर ती इसोत्तली आनी हांवूय इसोत्तलो. कॉमेर्सान वाचलें बरें, म्हाका लागून, हांव ताका लागून सांगना, पूण चड करून तुमकां लागून म्हाज्या भाव भयणांनी. परतून कितलेय पाटी वाचल्यार वाचता तितले पाटी आमकां बरी समजणी मेवता. नाल्यार आमी बायबल वाचता कसो? येस नो 9.5 30 40 100 नोटी. टक 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 करून जाल्यार 2 मिनटांनी काबार आमी वाचता इगोजेन. पळयला तुमी देवाचें उतर हें आमेन, देवाचें रोड उपकार काबार. ते भाशेन आमी हिंगा वाचचें न्हू. आमी एकूच वड परतून वाचुया त्याच उतराचेर आनी तेंच उतर घेवन आमी घरा या. तेंच उतर शिकोवन आमी परतून येता तेन्ना आनीक अदीक आनी अदीक ह्या देवाच्या उतरान ओकोण जावुया. तेन्ना आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताचेर बुनयादीचेर घर बांदतली. त्याच्या भितर दुसरी बुनयाद ना. जितलो तूं देवाचें उतर जेन्ना जेजूची ओळख घेता जाल्यार तूं जेजू भाशेन. हें म्हाजें निमाणें गायन करून दाखयता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच. अरोंबाक सगले रोसने आदी सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोबे आसलो. सगळीं मुळात तोंडान तरी मुळात भितरल्या भितर तरी मुळात म्हाज्या भयणांनी हें तेकाच न्हू, हें तुमकांय आनी म्हाकाय. सगले रोसने आदी सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोबे आसलो आनी सोब्द देव आसलो. म्हाजी ते फुडें मुगे दुसरी ओढ ती. अरोंबाक तो देवा सोबे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोसल्यात आनी रोसलोल्या वस्तू मोदे ताचे विणे रोचून आयिल्ले कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां जितले पळय आमी ह्या संवसाराक पळयता, दोंगर, समुंदर, शेतां, भाटां, झाडां, मोनजात, हे सगळे देवान आपल्या उतरान रचलोले. ह्या उतरा विरीत एकूय काही ना. तिसरी वड वाचू ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांतली. ऐकात. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात. ते न्हू बाबा, उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयला विजो तिसरी वड. देवान म्हटलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. कितें केलें?
मागीर दुसरी ओड बरो म्हणून आं आतां तूं म्हणटा तें तूं पळयता हेजेर पॉयंट आहा मातसो पॉयंट नोट करय तुवें कितें म्हटलां तूं कितें उलयताय ताजे वयल्यान तुका जिवीत आसा होय देवाचें उतर सांगता हिंगा देवान म्हटलां देवान आपलें जिवीत उलयलां देवाक कितें जालें उजवाड जावं आसलो आनी उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आमी म्हणटा आनी कितें म्हणल्यार जालें जाल्यार जालें हातोर मारला रे आंब्यार पडलो जाल्यार हांव पडटलो ना जाल्यार हातोर गेलो म्हाजो हुकूट दुबाव फातोर दुबाव उतर दुबावन उलय नाका तें जातलेंच हें हाबाकूक 2:4 वाच 2:2 वाच पळयात हाबाकूक प्रवादी पन्नो कोरार थँक्यू जीसस हालेलुया 2:2 चॅप्टर 2 वर्स नंबर 2 ते 4 2, 3, 4 तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो ताणें म्हणलें हें दर्शन बरोवन दवर कोणेय तें सोंपेपणीन वाचचे खातीर तें फोळयांचेर बरोवन काड मागीर कित्याक हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शार्तीस पावतलेंच आनी तें फोटोवचें ना काळाव करून येत जाल्यार तोरी ताची वाट पळयत राव कित्याक चोड लांबाय करिनासतना तें येतलेंच प्रेज द लॉर्ड आमी वाट पळयता काय आमी हो दोतोर बरो त्या दोतोराचेर गेली तो दोतोर बरो त्या ब्रादराचेर तो ब्रादर बरो ना त्या ब्रादराचेर गेली तो बरो ना तिंगा मागणें जायना हिंगा मागणें गेली हो सात बरो ना त्या साताक वाती लावंक गेल्यो खंय गेले आमचें दर्शन खंय बरयलां दर्शन देवान दिलेलें आसा तें तुज्या काळजाचेर बरय आनी तेणें सांगलां तें लांबाय करूंक रावचें ना येतलेंच तें हो भावार्था काय म्हाका आनी तुका वय म्हणटा तो कोण बेश्टो म्हणटा बाबडो कोण म्हणटा वय म्हणून प्रेज गॉड देव बरें करूं हेच भावार्थान कोण जा ह्याच भावार्थान फुडें वच एक वड तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता ती भावार्थाचें उतर जावं दी आनी हें सांगलां भावार्था विरीत कोणाच्यानूच देवाक मानवंक जायना भावार्था विरीत कोणाच्यानूच देवाक मानवंक जायना पूण देवाशी येतल्यांनी आपणाक उलो मारतल्याक भावार्थान उलो मारीत जाल्यार कितें म्हणटा तेका मागीर आपल्याक आमचे हिब्रू 13:6 हिब्रू 11:6 कितें वाचता वाच मातसो घुसपल तिका भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय आतां ही दोन वस्तू ही उतरां 2 लायनी पोन्न्यो कोर्राक आनी न्याय कोर्राक कॉन्टेक्ट कोत्ता पोन्ने कोरान म्हणटा हें दर्शण बरोवन दवर आनी खूंय बरय फोलयेचेर बरोवन काड हिंगा बरयल्या सवलेचेर आतां तें दर्शण तुज्या काळजार बरय काळजार कशें बरयतली तुज्या उतरान तोंडान उलय आनी त्या काळजान बरय म्हळ्यार बाय हार्ड जाता वय काय ना आतां जेन्ना तूं हें उतर बाय हार्ड करून तूं देवाशी वेता जाल्यार
तुका भावार्थ जाय हांवें मागला तो इनाम म्हाका मेवता म्हूण पोतून वचपाय तेणी म्हणे आयकात बरे भशेन भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. आतां आमी हिंगासर सगळीं येयल्यात कोणाक सोदूंक येयल्यात आमी येयल्या तें देव आमकां दिता म्हणून आमकां पयलो भावार्थ आसूंक जाय. हांव दुयेंत आहा जाल्यार हांव हिंगासान बरो जावनूच घरा वयतलो. आयच्या दिसाक हांव तो दुयेंत आहा जाल्यार हांव हिंगासान बरो जावनूच घरा वयतलो. म्हाका देव बरो करूनच धाडटलो. हें देवाचें उतर सांगता. पूण आपणाक भावार्थ आसूंक जाय. हेका लागून जेजून सगलीं अजापान अचोरियां केलीं जायत्यो मिलाग्री केल्यो. हांव तुका बरो करता म्हणूंक ना तेणें तुज्या भावार्थान. जाल्यार आमचो भावार्थ थंय आहा. आमी एका फुरसा कडेन वयता तिका सातांतून ना मिसता दुसरे कडेन वयता. तिगाय जायना मिसता आनीक तिसरे कडेन वयता. आनी भाशेन आमचो भावार्थ मेलयता आनी दोलयता आनी देवाक अकमान करता. आमचेच भितर आमीच चुकता आमीच आनी तेजे फॉर्मोळी आमीच घेता. पथकाचें फॉर्मोळ तें आमच्या पूण देव आमकां पातकीक करिना. आमी जितली चुकी केल्या देव आमकां बक्षिता व ती आमकां कोश्ट काडटा. आमी ह्या कोश्टांतल्यान आमचें पातोक धुवन नितोड जाता तेन्ना आमी देवाचे अशें पावता. खंय पावता देवा खंय मेवता आमकां देवाच्या उतरान मेवता. जेन्ना देवाचें उतर आमी शिंगता देवाचें उतर आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतीं ओचोरी आनी अजापां जाता. तेन्ना आमकां कळटा देवाची ओळख आमकां मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जॉनांत या गॉस्पल जॉन तिका या 3री ओळ. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मोदे ताचे विणे रोचून आयिल्ले कांयच ना. आतां हेच उतरां आमकां आमी कोलोस्कारांचेर वाचल्या तिका मेवल्या वय काय ना. आतां हिंगा आमकां गॉस्पल जेजूची शिकोवणी मेवता. तिका आमकां भाग्योत पावलूची शिकोवणी मेवता. हे 2 पावटी कित्याक शिकोवणी दिता आमकां तुमी जाणा. आमी खंयी तर वयता कोणा कडेन झगडटा वो कोर्टान पडटा वो आनी कित्याक पडटा संवसाराच्या जिवितांत जाल्यार आमच्या कडेन कितले गोवाय मागता. देवाचें उतर सत म्हणून दाखोवंक कितली गोवाय दिल्या. देवाचें उतर हें सत म्हणून जर आमी मान दिना देवान हिंगा वाचलां जाल्यार थिंगा मेवता आनी थिंगा हिंगा मेवता. वय मरी हें स्वता अशें आमकां जाता. आनी आमच्या जिवितांत तें थिंगासान थिंगा पावता म्हळ्यार तें घडोवन येता. पण हें केन्ना जाता जेन्ना आमी देवाक टायम दिता तेन्ना. नाजाल्यार आमी सगळे सकाळीं उठलीं गेलीं मागणें केलें जालें मागणें आनी मागणें कसलें कोता सायबा पळय तेका तो कितलो स्वतायत म्हाका आयज तेका तोंड कर आं. देव तेका तोंड कोत्तलो. देव कोणाक तोंड कोत्ता हां. देव म्हणटा तूं तोंड जाव मरे. हांव वयता तेका आनी काय सांग तेका तोंड कर म्हूण सांगता. जातलो तोंड पयलो तोंड कोण जावंक जावो हां. हांव म्हणत ती भयण म्हाका तूं म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक हे लोकांक मातशें समजोवपाक लागून हांव तें उलयलां. म्हाका तुजें कांय ना तशें हां. पूण देव सांगता पयलो तूं तोंड जा. कित्याक तुका कितें जायें तें पेल्याक जायें म्हूण समजय. देखून हो कायदो जेजूचो नव्या कोराचो कायदो
सगल्या काळजान सगल्या बडान सगले सोकतेन एका देवाचो मोग करचो आनी तुजो कोत्ता तसो पेल्याचो करचो. जाल्यार पयलें म्हाका कितें जाय तें ताका जाय म्हूण जाय काय नाका. ताका जाय जाल्यार हांवें तोंड जावंक जाय काय नाका. तेज्या मुखार हांवें म्हाजी मान मागूंक जाय काय नाका. हांव म्हाजी दादागिरी कोत्ता तो ओगी रावतलो ना. तोय कितेंय करून कोत्तलो आपणाचें. आनी ताका लागून आमकां देवाचें उतर हिंगा दाखोवन दिता कशेय भाशेन जाल्यार आमी दुसऱ्या मुखार कालती जावंक. तेन्नाच आमी जेजू क्रिस्ताची कूड जाता. जेजून खंय एकूय उतर उलोवंक ना. इतले ताका सोतायताले, इतले ताका अपमान करताले, इतले ताका गायी सोवताले, इतले ताका पिडापीड दिताले, पूण तोंडांतल्यान खंय तो जापूच काडनासलो. आमी कितें कोत्ताय आमकोड जायन जाल्यार पासून ताका सोदूं वयताय इश्टाक. हय जाण मरे अशें जाता कोण तो मातशें तूं म्हाजे बाराबर वय. आनी पयलीं वयताना खूंय वयताय पयलें फॉर्माशी वयताय वखद घेवपाक. पयलीं वखद घेताय फॉर्माशीन कोटायेचे टॅबलेट म्हणटाय ते भाशेन विटामीन. ती मेवली म्हणत मागीर आमचे कोण नाय तूं इलो घे हांव इलो घेता चल या मागीर. आनी मागीर ती गेल्या उपरांत टॅबलेट कोणा माल पडटा आमकांच. इली 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 घेता थिंगा पावता तेन्ना आमी थंड जाता टॅबलेट निवता परतून घरा येता. दुसरे साय फाल्यां सोडचो न्हू ताका फाल्यां या. फाल्यां म्हणल्यार केन्नाच येयना. सोदां वयता वयता परतून येता. पूण मागीर टॅबलेट खंय माल पडटा खंय माल पडटा भितर माल पडटा. हें म्हाज्या जिविताची काणी. हांवूय बेबदोदाक तसोच पावलो. रागान रागान बरोवन सामको तुका बूत शिकयले सोडचो ना हांव. राव तुवें म्हाका अपमान केला. तुवें म्हाजें नांव पिड्यार केलां. तुवें म्हाका चोर म्हणला. तेन्ना म्हाका ती देवाची ओळख नासलोली. देवान सांगलें तुजेर कोणें चूक केल्या ताका बोगूस. सोदां म्हणटालो आमच्या बापा आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आमचे व्हडली जायते माणूस देमी घालून तेस कोत्तालो 1.5 वर 2 वरां. म्हाजो तेर्स कोण एकल्याक पाहिजे हांव तेस करूं जाल्यार तुमी सगळीं न्हिदतली. येदोळो तेर्स म्हाजो 5च फोण. पूण हुंयचें कितें कितें आहा तें उस्तून काडून काडून हांव तेस कोत्तालो. पूण आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आमचे चुकल्याक बक्षिसां ही म्हाका खबरूच नाहली म्हणून वयतालो. नेत्रावती रेल्वेर बसलो पयलीं दिसता डबाड डबाड केरला पावलो देंवलो आनी परतून घरा येयलो. केरला कितें जाता ती खबरूच नासलोली. तसली खबर ही. आनी असलो राग देवन हांव दुयेंत जालोलो 20-25 वर्सां पयलीं. आनी त्या दुयेंसान पिडेन म्हाका जॉन्सन पयलो बॉम्बे सान गोंया फोनाचेर आमचो कॉन्टेक्ट जालोलो. हांवें करूंक ना फोन. म्हाका वळखूय नासलोली आनी हांव करूंकूय पावचो नासलो. पूण ऑलरेडी भाव आसलो तो थिंगा बॉम्बे आसलो. तो म्हाका वळखतालो. तो म्हाका मामा म्हणटालो. आनी ताणें जॉन्सनाक कॉन्टेक्ट केलो आनी जॉन्सनान म्हाका फोन केलो आनी तो म्हाका बायबलाची वड शिकयतालो. ही वड हांव सदांच उजार करतां. रोमकाराची चीट 4 17 ही वड. आनी एक वड शिकोवपाक तो म्हाका 15 मिनटां 20 मिनटां घेतालो. हांव ताका तापता हांव तेजेर गरम जातालो. जायनासलें म्हणसो आरे तूं कितें जायना रे म्हाका न्हू वाच रे म्हणटालो तो. हांव जायना वाचूंक न्हू नको न्हू वाचूंक हांव कितें जालें वाचूं. आनी तो हिंदी उलयतालो हांव कोंकणी उलयतालो. तो इंग्लीश उलयतालो हांव कोंकणी उलयतालो. म्हाका जायनासलें जायना न्हू म्हाका चावतालो बेजार जातालो. तो मोगान उलयतालो म्हाका म्हण न्हू म्हजे बराबर म्हण न्हू. तो मागीर कोंकणी उलयतालो एक उतर. आनी भाशेन करून देवान पयलें बी हे जॉन्सनाचें उतर ह्या म्हाज्या गोंयांत म्हाज्या घराब्यान पावलें अशें म्हाका दिसता केन्नाय. हांव न्हू आनी खंय पावलो जाता. पूण बॉम्बे सान म्हाज्या ह्या घरांत म्हज्या काळजाच्या घरांत तेजें उतर पावलें. आनी तें हें उतर वाच पळयात आयकात. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसो शो करता
ताचेर भावार्थ दवरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय. म्हणटोच ही ओड जायते फावटी हांवें म्हटली, तेज्या बरोबर म्हटली. मागीर हांव एक उतर वाचून, हांव बायबल वाचूंक नोको आसलो. एक उतर वाचून हांवें बायबल वाचूंक ती ओड एकूच ओड पयली बायबलाची सुरवात म्हणल्यार ती तिका गेली. ते वाचूंक ते लागलो. तितले म्हणसर 1-1.5-2 म्हयने सुमार जाले. 2 म्हयन्या उपरांत ह्याच जॉन्सन भावाक देवान गोंयांत हाडलो. आनी गोंयांत हाडून पयलें गोंयांत तेणें रेतीराचें पाव दवरलें तें म्हाज्या घरांत. आनी खंय केलें तें तेवटें खंयच्यान गेलो तो, पूण ताका खंय ताका रेतीर करूंक दिवंक ना. पूण तो म्हाज्या घरांत पावलो आनी म्हाज्या घरांत तो रेतीर जालो धाकटो. आनी आमकां कितें सांगलें, 15 जाणांक सुमार एकठांय कर. पूण 15 जाणांक न्हू, आमच्या घरा कडेन 25-30 लोक जालो, घर भरलें. आनी तिका देवाचें उतर जायते जाणांक बरें पिकोवणी जाल्यो. आनी त्या दिसांतल्यान म्हाकाय पिकोवणी जाली. म्हणल्यार देवाच्या उतराची मोलावणी जाली, देवाच्या उतराची समजणी जाली. तें उतर उलयन तें शिकोवंक पावलो. आनी मागीर एक वर्स देखून हांव तितूनच आसलोलो. पूण तें उतर उलयता म्हाका बायबलाची ओळख मेवली. आनी ती कशी मेवली सांगता तुमकां. हांव आनीक फावटी हॉस्पिटलांत पडलो तो दुयेंत आसतना. आनी तिगा सावन हांव पोत्तून घरा येयलो तेन्ना कोणें एकल्या भावान म्हाका पयलें हय सालडेडानूच काय दीस म्हणून ते म्हाका एक टीव्हीचो चॅनल घालून दिलोलो, गॉड चॅनल म्हणून. तेर आनी कांय येयनाहलेलें डिस्काचेर, फकत तेंच येतालें. मामा हेंच पळय तूं म्हणून सांगलेलें. तें बरें. पूण तें पळयतालो, पूण तें म्हाजें तें इंग्लीश कांय समजनासलें. पूण जेन्ना हॉस्पिटलांतल्यान घरा येयलो तेन्ना दिमी घातली, कालतिकायेचें मागणें. केन्नाय दिमी घाल मागणें केलें जाल्यार देव केन्ना तुका उणेपणान सोडिना. दिमी घातली, हातीन बायबल घेतलो आनी म्हाजीं दुकां त्या बायबलाचेर पडलीं. रडलो हांव, कित्याक म्हाका टायम नासलो. एकूच रात म्हूण सांगलेली दोतोरान. ती जाल्यार म्हाजे बायलेक सांगलेली, म्हाकाय सांगोंक ना. पूण देवान म्हाका म्हाज्या बायलेच्या तोंडाक पडोवन तेज्या तोंडांतलीं उतरां भायर काडून म्हाका आयकोंक दिलीं. की हांव आयज पासून खंयी वचों, कितलेय पाटी वचों, ही काळजान बरयलोली गांठ केन्नाच सुटची ना. आनी तें पयलें रडलो. हांवें सांगलां तुका दोतोरान हांव मरतलो म्हणून. आनी तेणें म्हाका कितें थोडें सांगलें. हांवें म्हळें तूं तें सोड गो, तूं भियेनाका. म्हजो जेजू आसतना म्हाका कांय जावचें ना. कितें म्हटलें हांवें? म्हजो जेजू आसतना म्हाका कांय जावचें ना. पूण हांव जेजूक वळखत नासलो. हांवें केन्ना जेजूचें नांव, वो जेजू कोण, जेजू कितें, म्हाका कांय खबर नासली. सगलें तें जातालें कितें करतालें, वो जेजूची इस्तोर हांव कांय नोको आहलो म्हाज्या भयणांनी. पूण देव म्हाजो मोग कोत्तालो, देव म्हाका आशेतालो म्हाज्या काळजांत रावोंक. तेच देवान म्हाका आपलें उतर भायर काडून म्हाजें सगलें पयलें हें सगलें केलें आनी म्हाका दुयेंसान हाडलो जाल्यार तो फकत देवाची सोद करूंक. आनी तेन्ना जेजूचें नांव घेतलें. दुसऱ्या दिसा हांव क्लीन जालो. दोतोर म्हाका डिस्चार्ज करूंक येयलो. म्हाजी बॉडी म्हाजे बायलेक जाय तुजे फॅमिलीक कोणाकूय तयार कर, फाल्यां तेजी बॉडी व्हरपाक. पूण जेन्ना दोतोर येयलो, गूड मॉर्निंग देंवतराक हांवें म्हटलें आनी म्हाका डिस्चार्ज कर, हांव म्हजी कूड घेवन घरा वयतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव वयतां आनी फामील नाका बॉडी व्हरपाक. आनी त्या दिसांतल्यान हांव त्या दिसा घरा येयलो. म्हाजी बायल म्हाजे भुरगीं खंय बाजारांत गेलोलीं, टीव्ही चालू आसली. आनी हांव चिंतूंक कितें पडलो, चिंतालो. तेन्ना हांवें बायबल हातीन घेतलो, दिमी घातली आनी जेजू कोणा भीक मागले भशेन, जेजू म्हाका 2 वर्सां दी. कितलीं वर्सां दी? 2 वर्सां दी. हांवें तुवें म्हाका जाय तें दिलें. संवसाराची गिरेस्तकाय दिली, कुडीची ताकद दिली, तोंडाची बोडाय दिली, सगलें म्हाका दिलें. आनी सगलें हांवें केलें, कोणाक सोडूंक ना. आनी कोणाच्याच उतराकार आनी कोणाच्याच पदवी खाल रावंक ना. सगल्यांचेर हांवें पदवी चलयली. पूण आतां हांव तुज्या उतरा खाल रावतां. तुजें उतर शिकोवंक म्हाका 2 वर्सां दी. म्हाका कांय ना, गिरेस्ताय नाका, ओळपण नाका, कांय नाका म्हाका. आनी रडलो. आनी देजून म्हाजें हें मागणें आयकलें आनी आयज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. 25 वर्सां जालीं.
एका रातीचो मनीस जेजूचें नांव घेवन आनी भावार्थ दवरून जेजून कितें केलें जाणा तुमी? कितें केलें? हें पळय, तुमच्या मुखार हे शेर उबें केलें. मोकोडें जायनासलें उबें रावूंक, मोकोडें जायनासलो असलें 1 किलाचें हें वचोन घेवंक, मोकोडें जायनासलें चलोवंक, मोकोडें जायनासलें अशी तकली उबी दवरूंक. म्हाजी बायल म्हाका हातीक धरून कितें करून जेवण करून म्हाका जेवण हाडून बरयताली. मोकोडें जायनासलें जेवंक माक्रोनी करून म्हाका बरयताली. पूण आयज माक्रोनी न्हू, हांव हाडां चाबोन खावंक तयार जालो. आनी कोणाची हाडां? सैतानाक हांव चिड्डून घांसून खावपाक तयार जाला. आनी आयज हांव उबो राव जाल्यार सैतान पडोन वेता. आयज हांव उबो राव जाल्यार सैतान पडोन वेता. आयज तुमच्या मदें कोणाकय कसले त्रास आसा, दूख आसा जाल्यार उबी रावात. हेच घडयेर पदवी देवाची व्हांवता ह्या जाग्याचेर. कोणा हिंगा पेंगटान हिंगा दुखता, कोणाक कोणा हिंगा 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 दुख आहा, हिंगा दुखाताच उठ. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आर्गां तुका जेजूक. मातशें फुडें यो. मागीर खंय दुखता? हिंगा? शाबास, व्हेरी गूड. हिंगाच हांव नको, हिंगाचें दुखता तें हांव जाण. म्हाका देवान दाखयलां हिंगा दुखता म्हूण कोणाक. थँक्यू जिजस. दोळे बंद करात, दोळे बंद करात, तुमचे हात उतके करात. बापा, हांव तुका आर्गां दिता आनी वाकाणटान दिन वाचता. बापा, ही तुजी भुरगीं, म्हजी भाव भयणां, आयज आमी हिंगासर आयल्यात. तुज्या फुड्यांत आयल्यात आनी तुवें आपोवन हाडल्यात. जेजू, तुवें सांगलां तूं कोण कश्ट वता म्हज्या बरांचे आपल्यात ती म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतां. पूण एक कायदो दिला, म्हजे जो तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. दोनी आमी वचकूत. आमकां जायतो वेळ जाता. म्हाका लागली कितलीं वर्सां दुनिया शिकोवंक जाय म्हाज्या भाव भयणाक. थोड्याशा उतरांनी घोडे शिकोवंक मेवता म्हूण तांकां शिकपाक तें काळीजांनी मोहन तुवें दिलां म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. आयच्या दिसाक तेणें तूं तेजी त्या जिवितान जें कितें घडणी आसा ती तोडून काडली म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. जी दूख आसा म्हूण सांगता ही म्हजी आवय, जाल्यार जेजूच्या नांवान हांव ते दुखीक शिराप घालतां. जावं ही भयण सांगता जाल्यार त्याच जेजूच्या नांवान हांव ते दुखीक शिराप घालतां. कसलोच अधिकार ना सैतानाक. कित्याक ही कूड जावन आसा देवाच्या आत्म्याचें मंदीर. आनी ह्या मंदिरांत फकत देवाचो आत्मो रावता. तेच म्हज्या भावाक हांव जायतीं वर्सां जाल्यार भावाक पळयतां. खूब वर्सां जायते तो तुज्या फाटल्यान आपलें जिवेत जरयत 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 आसा. आनी दुनियांत तुवें ताका जायती सुटका दिल्या. जायतो कश्टवतालो ताका हांवें पळयला. पूण दुनिया तेजो अदीकान अदीक भावार्थ वाडय. आनी तुवें तेजो वाडयला म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. तो दिसाचेर जो पाटलाव करून आसा आनी आयच्या दिसाक तो अदीक मजबूत आनी अदीक घट जाला देखून हांव सत मानतां. आनी खेरीत म्हणून ह्या भयणाक आनी म्हज्या भावाक आशिर्वाद दिता जेजूच्या नांवान. घेयात तुमची सुटका हेच कडेर आतां आनी ह्या वेळार. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. जेजू, आर्गां तुका. तुवें म्हाका सुटका दिल्या. जेजू, वखाणणी तुका. तुवें म्हाका सुटका दिल्या. जेजू, आर्गां तुका. तुज्या रोगतान म्हाका सुटका मेवल्या. जेजू, वखाणणी तुका. तुज्या गायांनी हांव बरें जालां. जेजू, आर्गां तुका. तुज्या कोश्टांनी म्हाका बुजवण मेळ्ळ्या. हालेलुया. तुज्या दुखान म्हाका सूख मेवलां. हालेलुया. थँक्यू जिजस. घे तुमची पेखवणी ह्या उतरान. हालेलुया. थँक्यू जिजस. चेक करात. जायना तें कर, जायना तें कर. फोटी मार नाका ना. वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना. जायना तें कर, जायना तें कर. थँक्यू जिजस. माई कशी पयलीं सगळ्यांच्यान आमची माई विचारया. माई कशी आहा? आं, हिंगा दुखता तिगाच राव. हिंगा दुखता, हिंगा दुखता, हिंगा दुखना. हें बरें जालें. देवान म्हाका हें दाखयलें, हें दाखोवंक ना. पूण आतां आमी देवाक दाखोवया. तें कांय नजो जातली बरी. तुका बाय शुअर? बरें. आर्गां तुका जेजू. वंदन तुका जे. महिमा तुका जेजू. जायते वर्स मुगे भेणां बरें ना. खूब पयलीं वर्स देखून बरें जाता, पोत्तोन हें जाता. सुमार 28
सुमार 28 वर्सांची दूख त्या 2 वरां भितर जेजून थँक्यू या सैतानाक आयच्या दिसान धांवडय दिसाक एक पावडी जेजूक उलो मार. ही म्हजी गोवायकी तुका जेजू तूं म्हज्या भितर आसलो म्हाका कांय जावचें ना. आनी तो भितर कोण रावता तो सोब देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून ते वाच एकूच उतर ती एकूच 2 लायनी 3 लायनी ते वाच. म्हाका जायतो टायम जातलो जावं ना म्हाजे 2 जाला ती 4 न्हू आनीकूय आहा सोब मनीस जालो हें सगळें येवंक जाय तिका. पूण थँक्यू जेजूस हालेलुया. थँक्यू तेच तूं तूं हात सारको जावंक जावंक नाका तुका जावन जाय जावंक जावं मगे हय जातलो काय जालो जातलो जातलो काय जालो जातलो जातलो मागीर म्हण म्हजो हात म्हजो हात बरो बरो जालो जालो. हांव जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान ह्या दुखाक हे तुका हुकूम घालता हुकूम घालता. आतांच्या आतां आतांच्या आतां म्हाजे कुडींतलो म्हणजे कुडींतलो भायर सर भायर सर. सैतानाक तुका कसलोच तुका कसलो अधिकार ना. अधिकार ना. हे कुडीन राव हे कुडी राव आतां आनी ह्या वेळार ह्या वेळार तूं गेलो देखून घेवन गेलो. हांव जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान बापाक आर्गां दिता. आर्गां आर्गां तुका बापाक आर्गां तुका जेजूक आर्गां तुका आर्गां तुका पवित्र आत्म्याक पवित्रित्वेक एकाच देवाक हालेलुया. हालेलुया तुजो वयर काड आर्गां तुका जेजूक म्हूण आर्गां तुका जेजूक 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 आर्गां तुका जेजूक. खूंय हा गे ती तुका हा जालें. वाव कितलो तेंप जालो दुखी कितें 3 वर्सां. हालेलुया 3 वर्सां आनी 3 वर्सांची दूख 3 वरां भितर नान जाली. पळय सैतान कितलो फोटकिरो तो आमकां फोटयता तो. त्या दुखीक लागून खंय खंय भोंवंक नासतली आमी कितली पापां मारली आसतली. मडगांव वयताली आतां आनी मडगांव वचनाका आतां देवाच्या उतरान वच होत आर्गां दी देवाक इतलेंच. बायबल सुद्दां नाका तुका जायना जावच नाका. पूण आर्गां तुका जेजूक तुवें म्हाका सुटका दिल्या. एक उतर पुरो तुज्या तोंडांतलें भायर सरता तें नांव जेजूचें. आयज त्या नांवान त्या उतरान हांव ह्या संवसारांत तुज्या मुखार उबो आसा. हालेलुया. बाय तुजें कितें जातालें कमरेन दुखतालें हात दुखता आनीक जालें बरें आतां बरें जालें. कितलो तेंप जाला तीक खूब वर्सां जायत्या वर्सांची पिडा तुवें जाता आयज बरी. हालेलुया. थँक्यू जेजूस. तुमी जाणा ती तोरसाद ती तोरसाद 2 दारेची तोरसाद. कसली तोरसाद 2 दारेची तोरसाद. ही तोरसाद लागली जाल्यार ती दूख रावंक शकना. ती वायट ते कातर उडयता. संधिवात म्हळ्यार तुका मोठ्यान उलोवंक जाता मोठ्यान उलोवंक जाता उलय. आर्थरायटिसाचे आसले म्हाका. आर्थरायटिस काय कितें म्हणटा तें संधिवात थोंडेवात म्हणटा. थोंडेवात ती थोंडेवातीचे आसले पूण मातशें मातशें करून मोदी बरें राव आसले ते म्हाका नाका आमकां नाका. तुका जाय तें नाका. तुका कितें जाय बरें जालें जाय. तूं कितें म्हणटा आसलें म्हणटा. आतां तूं कितें जालें बरें जालें काय आसा बरें जालें म्हूण आर्गां तुका जेजूक दोळे अशें मुखार मुखार आर्गां तुका जेजूक आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका आर्गां तुका जेजू जेजू हांव सत म्हणटा तुका सत म्हणटा तुका. तूं स्वर्ग सोडून तूं स्वर्ग सोडून संवसारांत आयलो संवसारान आयलो म्हज्या पासो म्हज्या पासो. हे म्हजे कोश्ट ही म्हजें कोश्ट हे म्हजे आनी कितें अस्कोताय ही म्हजी अस्कोताय हे म्हजे आर्थरायटीस हे म्हजें हे म्हजें दूख हे म्हजें हे म्हजे आनी कसलें दुयेंस हे म्हजें हे सगळें हे सगळें तुवें तुजे कुडीर घेतलें तुजे कुडी त्या खुर्सार किडायलें ते खुर्सार आनी ते रोगतान त्या रोगतान धुवन काडलें धुवन काडलें. आयच्या आयज आयच्या आयज आतांचे आतां आतांच्या आतां ह्या सैतानाक ह्या सैतान ह्या दुखाक ह्या दुखाक ह्या दुबावाक ह्या दुबावाक हे भिरांतीक भिरांतीक जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता. आनी जेजू हांव तुजेर पात येता. हांव तुजेर पात येता. आतांच्या आतां आतांच्या आतां सगळी दूख सगळी दूख म्हजी गेली गेली. म्हाका जेजू म्हाका जेजू तुज्या रोगतान तुज्या रोगतान नितोड केलें. तोड केलें. तुज्या गायांनी तुज्या गायांनी हांव बरें जालें. बरें जालें. तुज्या मोन्नान तुज्या मरणान
म्हाका जिवीत मेळ्ळें म्हाका जिवीत मेळ्ळें तुज्या कोश्टांनी तुजे कोश्टान म्हाका बुजवण मेवली म्हाका बुजवण मेळ्ळी हांव तुका आर्गां दितां हांव तुका आर्गां आतांची आतांच आत्ताची आत्ता म्हाका सुटका मेवली म्हाका सुटका मेळ्ळी देखून थँक्यू जेजस थँक्यू चेक कर हांवें जायना तें कर धांव मार मातशी जालें अजून उरला देव मातशें करिना मातशें आतां हिंगा मातशें म्हणलें आयकोंक म्हाका खुशी ना नान जावप फोटी मार नाका फोटी मारल्यार तूं कोड उत्तल्यो मातशें आसा म्हण जेजू आर्गां दोळे बंद करून म्हण कांयच पळय नाका पळय जेजूचो फुरीस पळय पळय तो फुरीस फुड्यान तुजें येता जाल्यार थँक्यू जेजस सेव बाबा तुका आर्गां दिता म्हाका दिना वस्ता तुज्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो ही सोडून दिवच्या बसान ती दिली देखून हांव तुका आर्गां दिता आयच्या आयज ना म्हटलेली संवय ना जेजू कडेन जायनासलें कांयच ना जेजू देवा कडेन जायनासलें कांयच ना देवा कडेन सगळें जाता मनशा कडेन जायना पूण तुका कडेन सगळें जाता आनी आयज जर हांव तूं गोवाय ही भयण तुका गोवाय करतली सगळ्या संवसाराक हें हातयार तें विचून काडलां जें जायना म्हणलें तें जाला म्हूण सांगपाक हालेलुया जेजस थँक्यू जेजस हालेलुया थँक्यू जेजस हालेलुया चेक कर मिलाग्र व्हडलो जॉब जाली जाणा जाणा म्हूण चिंता मी यो 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 मातशो गायन घे यो सगळीं तें गायन घेवया यो गो आतां दाखयता यो लोसता आनी भिता कितें जालें तूं जावना बरो सॉरी तो मातशें म्हणटा सोदां ती सोयर पडलेलें आहा तें मातशें 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 म्हणपाचें कांय नजो चल जेजू भाशेन आमी सगळीं आमी आमच्या जेजूका चिकूड म्हणटा न्हू उबी रावत सगळीं टायम काबार मर बाबा थँक्यू मातसो येयलो वायट जालो सुबेज जालो आसतलो हांव जाणा तुमी म्हाका बोगशिला म्हूण हालेलुया थँक्यू लॉर्ड आमी कोणा भाशेन कित्याक जेजू भाशेन आमी कित्याक हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड पूण आमी जेजू भाशेन जावंक फावोंक ना जेन्ना आमी जेजून सांगलां तें करूंक ना तर आतां करपाक लागून हे दोन उतरां आमचे गायनांतल्यान आमी गावुया आनी त्या उतरांचेर हें उतर आमचें इग्रोज मातयेचें हांव हें जायचें दाखोवचो आसलो सुवासो पूण जावंक ना म्हाका टायम नासलो तुमकां केन्नाय जाय जाल्यार केन्नाय दुसऱ्या सोनवाराक वास्कुयात कोणाक तुमकां दिसता जाल्यार हांव आपयना देव व्हडल्यार तुवें पावतलीं कळ्ळें आनी हांव हिंगा येतलोच जाता केन्ना केन्नाय तेन्ना तुमी आनी कोणाक घेवन ओडून हाडात योत जेन्ना तुमी कोणाक ओडून हाडलें जाल्यार हें घर भरतलें आनी हें घर भरलें जाल्यार देवाक आमी वारगां वाखाण दिता ती हें तुटून वयर वयतली आमची वारगां वाखाणणी देवाक थँक्यू जेजस जसो जेजो बंद कूड आसतना भितर सरलेलो ते भाशेन आमच्या आर्गां वाखाणणेची हें बंद आसतना आमचो आवाज देवाक वयर पावतलो थँक्यू जेजस जेजू भाशेन व्हडल्यान म्हण व्हडल्यान म्हण जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन आचे हांवें उलयतना वावताना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन आचे हांवें दिसा दिसा किन्ना किन्ना काटिवत मुर्ताची म्हज्या मनान चिंतना जेजू भाशेन आचे हांवें उलयतना वावताना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना देव बरें करूं सगळ्यांक थँक्यू जेजस बाय देव बरें करूं तुका प्रेज द लॉर्ड
सगळीं मातशी बसून घेवया, मातशी बसात, एक 2 मिनटां. प्रेज गॉड. थँक्यू. प्रेज लॉर्ड. थोडे अनाउन्समेंट आसा, जाणा सांगता जाय तुमकां. आमचो फुडलो रिट्रीट आसा ऑक्टोबर 21 ते 25 तारीख पर्यंत. कोंकणी रिट्रीट आसतलो, 5 दीस असोच आसतलो रावपाक. तुमी येवची, तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा आनी तुमच्या बरोबर कोणाकूय घेवन येवचें. तशेंच नोव्हेंबरान आमचो रिट्रीट आसतलो इंग्लीश आनी कोंकणी 4 ते 8 तारीख पर्यंत. नोव्हेंबर 1st विकाक 4 तारीख ते 8 इंग्लीश आनी कोंकणी रिट्रीट आसतलो रावपाचो. अशेंच रावपाक येवपाक. आनी तुमकां कोणाकूय हावस विडीज, कोणाकूय तुमच्या घरान देवाचें उतर शिकोवंक जाय, तुमच्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक आफोवन आमी येवन तुमकां देवाचें उतर शिकयतलीं. आनी आमचे रिट्रीट आसता संडेचे जाकनिबानान आसता. ऑक्टोबरान 12 ते 13 तारीख पर्यंत आसा, शेनवार आनी आयतार. आनी तशेंच थिवे आसता ऑल्टरनेट आनी पानिनी एक संडे साणून एक आयतार साणून दुसऱ्या आयताराक. आनी तसोच वास्को आसता, संडेचे संडे आसता. तुमकां कोणाक देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार तुमी येवचें. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा आमच्या देवाच्या घरान. इतली. आनी कंटिन्यू रावा देवाच्या उतरान. जें शिकलां तें जिवितान घालात, प्रॅक्टीस करात. तेन्नाच आमी आशिर्वादान बसता न्हू. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी देवाच्या उतरांच्या प्रमाणे कोण करता, प्रॅक्टीस करता सदांच, तेन्ना आमी आशिर्वादान भरता न्हू देवाच्या. सो आमी सगळीं आशिर्वाद बोललेली जावया न्हू. सगळीं उबी रावया. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गान दिन वाचता हाच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत. जेजू तुका वखणटा सगळे हे 5 दिसां पासत. तुजें उतर आमी आयकलां आनी तुजें उतर आयकूनच न्हू आमी आमच्या काळजाचेर बरयलां. आनी आमी जाणा तेन्ना आमकां गरज आसतली हें उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरता. आनी तोच पळयत माव आमकां शिकयतलो आनी आदार दितलो म्हणून. बापा आमी तुका आर्गां दिता. सगळे शिकोवणाऱ्या पासत जे शिकोवन ह्या हांगा वेदीचेर येवन तुजें उतर आमकां शिकयलेल्या पासत आनी ते जायते पयस साकून येयलेल्या पासत आनी जायते सॅक्रिफायस करून हें देवाचें उतर आमकां शिकयल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. तशेंच आमच्या वास्को मामा पासत हें भाव पासत जो वास्कोसून आमकां इतल्या पयसून देवाचें उतर शिकोवंक येयलेल्या पासत आनी तेच्या घराब्याक आनी तेजे फॅमिलीक जायतेच आशिर्वादान भरला म्हणजे तुका आमी आर्गां दिता. आनी तेंच्या जिवितान केन्नाच उणें जावचें ना म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. तशेंच जे सुवातेर आमकां घरांत जे सुवातेर आमकां देवाचें उतर पळोवंक परगटूंक जागो दिला न्ही, तशेंच ही सुवात आमकां देवाचें उतर परगट करूंक दिला. तेजे फॅमिली पासत तेंच्या सगळ्या वावरां तेंच्या भुरग्या भावाचेर सगळ्यांचेर वावरां धन्याचेर तेंचेर भरपूर तुवें आशिर्वाद दवरता आनी तूंच तेंकां चलयताय म्हणून बापा तुज्या उतरान म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता जेजू आमचे सगळे टीम मेंबर जी देवाचें उतर परगट्टा जे सुवातेर आसा आनी वयतली वयता तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद आनी आमकां सगळ्यांक टीम मेंबरांक एक तुज्या चाकराचें मोगाचें काळीज दिलेल्या पासत म्हणून तुका आर्गां दिता. हो तुजो वावर जो तुवें जेजू करून आमकां सगळ्यांक आदार दिताय तूं करूंक फुडें व्हरपाक सगळ्यांक आमकां तुजें बळ आनी तुजी भलायकी दिलेल्या पासत आनी आमचे फॅमिलीचेर जण एकल्याचेर तुजे फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद देवयला म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता जेसे एलामाचेर आमकां नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट तो आदार येता आमचे हितून ते संस्थेक ते पासत तुका आमी आर्गां दिता आनी तेंकांय तेंच्या फॅमिलीचेर भरपूर तेंच्या कामाचेर धन्याचेर भरपूर आशिर्वाद देवयला म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता आमच्या ब्रदर जॉन्सना पासत जे सुवातेर आसा ते सुवातेर तुजे सुरक्षा कोंच आज बोडये बऱ्या कामांक वावुरता म्हणून तुका आर्गां दिता. आनी तेणी जायते थंय आसा थंयसर जायते ओतमे साल्वार जाता म्हणून आमी सोत मानता जेजू. आनी तेजी फॅमिली देवाच्या उतरान रुटीड रावलेल्या म्हणून तुका आर्गां दिता आनी देवाचें उतरूय परगट्टा म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता सिसो भाव भयण आमची येयलेली आसा देवाचें उतर आयकलां 5 दीस येवन बसोन तेंच्याय फॅमिलीक आनी तेंचे जे कितें तेंचे आवडे आसले तेंच्यो कितें गरजो तांकां कितें जाय आसलें सगळें तुवें तांकां फावो केल्या पासत जेजू. आनी येयला तशी ती वचना जायते तुजे आशिर्वाद घेवन वयता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता.
आनी बरे भाशेन येयल्या आनी बरे भाशेन वयता म्हूण तुका आमी आर्गायता. तुज्या आजबड्यान तांकां हाडल्या आनी तशेंच बरे भाशेन तांकां आपल्या घरा पावयता म्हूण तुका आर्गायता. तशें आमचे फुडें रिट्रीट आसात ते रिट्रीटूय तूंच चलयताय. तुजोच पवित्र आत्मा म्हणून जेजू आनी तुजें उतरूच परगडटा म्हणून जेजू. आनी जायते तेंच्या काळजांनी जी कोण येता तांकां जायते बरेपण मेळटा. तुज्या उतरा उदेशी म्हणून जेजू तुका आमी आर्गायता, दिनवासता. आनी हें जेवण रांदलां त्या जेवणाचेर तुवें आशिर्वाद घातला. आनी जशें तुवें काना गांवांत उदकाचो दाखवेलीचो रोस केलोय तशेंच हें जेवण तुजें रगत आनी मांस सान बदल्लां म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता, दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया, जेजू हांव तुजें मांस खातां. जेजू हांव तुजें रगत पियेतां. जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे भितर जियेतां. आमेन. गॉड ब्लेस यू. 4 to 9 सॉरी नोव्हेंबर रिट्रीट 4 ते 9 तारीख पर्यंत. 4 to 9 हांवें 8 म्हटलेली न्हू, 9 तारीख पर्यंत. आनी इंग्लीश आनी कोंकणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पयले सुवातेर आमच्या जॉन्सन पयले सुवातेर दोनया देवाक आर्गां दिता, दिनवास दिता. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या ब्रदर पापा जॉन्सन सुखेला हेका आर्गां दिता, दिनवास दिता. तेज्या पासत तेज्या कुटुंबा खातीर. तशें आमचे जेरुसलेम टीम सगळे भाव भयणां तेंचे फॅमिलीक वाखाणटा, दिनवासता. तशीं तुमी सगळीं आमची भाव भयणां तुमकां ह्या दोनया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वाखाणटा, दिनवासता. तशें आख्ख्या संवसाराच्या भाव भयणां जीं कोण जेरुसलेमाचें उतर आयकतात, पाळटात ताका बरे भाशेन दोनया देवाचो आदार आनी सगळें हें मागता. दोनया देवा आर्गां दिनवास म्हज्या दोनूच सॉंग म्हणया. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He is one. Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Give thanks, give thanks. Anika. Moja devak harga ham ditolam. Tajenam sodan wakantolam. Moja devak harga ham ditolam. Tatena elik enat visotonam. To boksi pasogli moji patra. To piren ploma kaborokota. To monat ploma kasurwon dipa. To kakupin mogan makabota. Moja dewa harga ditolam. Tatena sodas wakantolam. Moja dewa harga ditolam. Tajin demi kenas visotona. Disle olam sansara voilasa. Disli gota somogam cetai. Disli uden dostomik poisasa. Disli pois deu amti patra pekta. Moja dewa harga haditola. Tatena sodan wakantola. Moja dewa harga haditola. Tatin deni kenas visotonam.